सुर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी वाखाणटा तुज्या मोगा पासत, तुज्या एकल्याच पुता पासत जो तुवें आमकां ओपून दिलोय, इतलो तुवें आमचो मोग केलोय. शीम मीत मेर नासलेलो मोग तुवें आमचो केलोय, शीम मेर नासलेलो तुवें आमचो मोग केलोय. ह्या सगल्या तुज्या मोगा पासत तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. जेजू तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें त्या खुर्सार आमच्या पासत तुवें खुर्सार आपलो प्राण सोंपयलो आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या जिवितान आयज आमी तुज्या सांगाता पुनर्जीवन जाल्या. आनी हें जिवीत तुवें आयज आमकां बोगसण्याचें जिवीत, सुबामपणाचें जिवीत, बरेपणाचें जिवीत तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जें कितें सुरवातेक मनशा उद्देशी मनशा सगळें जें वगडावलेलें आयज तुवें आमकां तें मेळोवन दिलां. आनी जो अधिकार देवान आमकां फावो केलेलो सुरवातेक जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो आनी मनशाक अधिकार दिलोलो, आयज तो शेणलेलो अधिकार जेजू उद्देशी तुवें आमकां परतो मेळोवन दिला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. हे उतर तुजें आमी सकाळीं घोडेसान शिंकता आसतना तुज्या उतरांतल्यान आमी जायतें शिकल्या. पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे सोबतेन जायतें तुवें आमकां शिकयलें. आमचे सोजमणाचे, आमचे काळजाचे दोळे तुवें तुज्या उतराचेर आमकां उक्ते केल्या म्हूण तुका आमी कालसान आर्गां आनी वाखाणी दिता. पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासता. तूं आमच्या सांगाता आसाय, तूंच आमकां शिकयता. तूं जावन आसा आमचो आदारी, तूं जावन आसाय आमचो शिकवणदार. तूं आमकां जे गूट देवाच्या उतरान जे लिपलोले आसा, जे संवसारान जो मनीस शाणो म्हणटा आपूण तांकां हे गूट उक्ते जावंक ना, पूण तुवें आयज आमी तुजीं भुरगीं तुज्या उतरांतल्यान ह्या भुरग्यांक तुवें तो गूट उक्तो केला म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. ही शिकवण सुरू करच्या आदीं आमी तुका उलो मारता पवित्र आत्म्या. ही शिकवण हो वेळ, ही घडी आमी तुज्या हातान समर्पिता, तुज्या हातान आमी दिता. तूंच आमकां शिकय. तूं जाणा ही भुरगीं आयज आमी तुज्या नांवान हांगा एकठांय जाल्या, आमचें घर दार आमी सोडून आयज हे सुवातीचेर आयल्या तुजें उतर शिकोंक. कसल्याय कारणांक आमी येवंक हांगासर, जें कारण आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या मनान जें कारण आसा आयज आमी हिंगासर येवपाक, तें कारण कसलेंय जावं दी, पूण तें कारण तूं बदल. आनी तें कारण जावं न्ही की आमी तुका सोदता, तुका सोदूंक आयल्या. तुजें उतर, तुजो मोग, तुजें बोगसणें, तुजी काकूट, तुजी कृपा मेळोवन घेवंक आयज आमी तुजें उतर सोदता. वा आवंडो कसलोय तो आमच्या काळजाक आसा घोडेक, जावं संवसारी, पूण तो बदल न्ही, तुज्या उतरा प्रमाणे आनी तो आवंडो जावं न्ही, तुका सोदूंक आमी जे भाशेन आयल्या तशें जावं दी. जे भाशेन तूं आयलोय सांडलेले शेळयेक, आयज ते शिकवणेची वळख घेवन जावं दी हांव ती सांडलेली शेळी तूं आयलोय जेजू आमकां सोदूंक तुज्या उतरा प्रमाणे. Holy Spirit, take complete control of this teaching. Whatever we speak, let it be, it's your word, Lord. You speak through this mouth, you think through this mind. Let it be done according to your will, because you know the desires of our heart. You know our heart condition. You know everything, Lord. Take complete control. हे मागणे करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नावी. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. खुशाल आसात तुमी? कित्याक? हां, देवाचे उतर आयकोन खुशाल जातात. तुमी जाल्यान, हे सायडीक जाल्यान, तुमी जाल्यान, सोगली जाल्यान, वय म्हणटा ना म्हणटात, सोगली जाल्या खुशाल. कित्याक लागोन? बरो पावस पडटा, बरी थोणाय पडल्या, बरी गरम गरम चाव आहा. हां, चायेच्या टायमार बरें जालें न्हू, बरो पावस पडलो आनी बरी गरम गरम चाव. आमकां दिसना पावस पडटा तेन्ना खंय चाव मेवल्या पुरो बरी गरम पावसान न्हू, दिसता दिसना. जेन्ना थोणाय पडटा तेन्ना आमकां कितें जाय? चाव जावं कॉफी जावं सूप. थोडी सूप येतात, पियेनान. आतां म्हणटली तुमी रुची हाडटा कित्याक? सूप दिवंक ना, चावूच दिल्या. हालेलुया. जेन्ना वेदर आमचो जे भाशेन जाता ते भाशेन आमकां बरें
गरम पिवंक जाय. जेन्ना थोडाय पडटा तेन्ना कितें सोदतात आमी? गरम. जेन्ना गरमी जाता तेन्ना कितें सोदतात आमी? थंड. वयव ना? खंय आडसोर पिवंक रावतात, खंय आनी कितें लिंबू सोडा आनी कितें पिवंक रावतात, रावनात. कुडीक जे भाशेन भोगता ते भाशेन आमकां पिवंक जाय आनी खावंक जाय. माय बरी आसता. तुका नाका थोडे पियेना तूं? पियेता पियेना? पियेना? गोरमेनूय पियेना? गोरमेनूय पियेना थोंड? आदी पियेताली भुरगेपणार. पयलीं पिताली आतां ना. आतां कित्याक पियेना सांग? थोंडी जाय जाल्यार न्हू? आतां कित्याक पियेना आमी? जाय आमकां पूण आमी पियेना. कसली भिरांत? हा? दुयेंत पडत म्हूण आमकां भिरांत. पयल्या सेशनाक आमी कितें शिकल्या? भिरांत आहा भावार्थ आहा थिंगा भिरांत ना. आतां तुमकां सगल्यांक भावार्थ आहा? मागीर भिरांत येता? पयलीं म्हणटात तुमी भिरांत येता म्हणून आमकां थोंड नाका. हांव तुमकां थोंड पिया म्हणना नाकाय म्हणना. पॉयंट इज नॉट दॅट. जेन्ना आतां पावस पडला तेन्ना आमकां कितें जालें? बरी गरम गरम चाव. कुडीक जे भशेन आमकां जे एक बोगणां भोगता आमकां थोडाय जाली गरम, ते भशेन आमच्या जिवितान आमकां जायते भशेचे आमच्या जिवितान क्लायमेट्स येतात. येना? जायते भशेचे वेदर येता आमच्या जिवितान. येता येना? कितें म्हणटा तेका कोंकणीन वेदर? वातावरण. वातावरण. थँक्यू सिस्टर. वातावरण येता आमच्या जिवितान. येता वा येना? कसली ती वातावरणां येता आमच्या जिवितान? दूख येनान? येतात. दूख, सूख आनी कितें? खोती, हुस्के आनी कितें? भिरांत, आकांत आनी कितें? आनी कांय ना? तुका येना सिस्टर? तुका हीच बसल्या सायडीक, मामाच्या सायडीक आहा ती. येना? अरे आतां टिचींग अशी जातली की हांव एकलेंच उलोवचें ना, तुमी उलोवंक जाय. वयव ना? आतां टिचींग आतां हिंगा कोण उबो रावंक ना मायक घेवन. तुमी एकामेका कडेन उलयनात? सगलीं उलयता हांवें पयल्या. म्हजे कडेन कित्याक उलयनात? म्हजे रागार जाल्यान तुमी? ना. हां? फर्स्ट टायम आयल्या? फर्स्ट टायम येवन कोंकणी येता न्हू? आनी देन शी कॅन आन्सर न्हू? ना हुस्को नाका. कितें रायट सांगलें प्रेज गॉड, रॉंग सांगलें जाल्यारूय प्रेज गॉड. कित्याक रॉंग सांगलें जाल्यार शिकतली, रायट सांगलें जाल्यार जेजू कारगा. रॉंगूय जालें जाल्यार जेजू कारगा. कित्याक शिकोंक मेवतलें. पूण सांगोना तर कांयत आमी जाल्यार सारकें म्हणून गमचें ना आनी सारकें न्हूय म्हणून गमचें ना. वयव ना? आतां सांगतल्यात. सो कसली भशेची वातावरण येता आमच्या जिवितान? कसलीं वातावरणां? खोती, हुस्के, राग हें सगलें. आनी कितें येता? पिडा येता आनी दुबाव येता. आनी तो सारको डेंजर दुबाव. आनी तो पयलो येता. खंय येता तो? मनान. आनी कितें येता आमकां? सिस्टर सोजमता न्हू? तिका सोजमता न्हू? अंडरस्टँडींग न्हू? ओके. राग येता, हुस्के येता, खोती येता, दुबाव येता. आनी कितें येता? आनी कितें जाता? दुसऱ्याची वायट चिंतना येता. सारकें उलयलो ब्रदर तूं. हें तर सारकें सगळ्यान पयलें येता आसतलें. दुबाव पासून फाटीं उरत. पूण दुसऱ्याची खुन्नाटकाय, दुसऱ्याची राग आनी नसाय पयलीं येता. येयना? येता. आनी कितें जाता? हां? ह्या सायडीकसान बरें खतरनाक आन्सर येता सारकें. आनी कितें जाता आमकां? इतलेंच जाता? जेन्ना आमी कावन्सिलिंगाक बसता तेन्ना कितें व्हडली लिस्टां येता? आतां आन्सर फकत 2-4 छे. हां? कोणाचे प्रॉब्लेम? भुरग्यांचे प्रॉब्लेम? भुरग्यांचे प्रॉब्लेमाची चिंतना हुस्के. ही वातावरणां न्हू आमच्या जिविताची? हां, हे आमचे वेदर्स, क्लायमेट्स आमच्या जिवितान. वयव ना? भुरग्यांचे, घोवाचे, बायलेचे, शेजाऱ्यांचे, सोयऱ्यांचे आनी ते सगले.
आतां हें इतलें व्हडलें पळय आमी लिस्ट उलयली, हें लिस्ट आतां आमी आतां वेदर केलें. ह्या वेदरान एक तरी बरो वेदर आमी उलयल्या? एक तरी कितें आमी बरें कितें सांगलें जावं कितें बरेंपणाचें ना. कित्याक लागून हे भशेन जाता? बरें कांयच सांगूंक पावोंक ना आमी. सगळें कितें पळय घडण्यो घडटा. आतां वातावरणां सगळीं वायटूच आसता. आतां पावस पडटा वायटाक. पूण आमच्या जिवितान आमी जेन्ना कावंटिंग्स दिलें, कसलीं वातावरणां दिलीं आमी? सगळीं बरीं ओ वायट? सगळीं वायटाचींच दिलीं. कित्याक हे भशेन जालें? काळजान आहा तें आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ आवर हार्ट माउथ स्पीक्स. म्हणचे कितें? आमचे ज्या जाग्यार आमचें काळीज, आमचें मन आसता, ज्यो वस्तू आमच्या काळजांत आसता, त्योच वस्तू आमच्या काळजांतल्यान भायर सरता. आतां हांवें फकत क्लायमेट वेदर म्हणलेलो, वातावरण म्हणलेलें. वायट वातावरण, बरें वातावरण हांवें डेफिनेशन दिलेलें, विचारलेलें ना. फकत वातावरण. पूण आमी सटा करून सगळीं कसलीं आन्सरां दिलीं? वायट दिलीं. वायट दिवंक ना? म्हणचे कितें आहा भितर बरोवन? वायट म्हणचे कितें? दुसऱ्याचें वायट म्हणटा सोडून घाल. म्हणजे दूख, कोश, त्रास हे सगळें आमी उलयलीं. म्हणचे कितें? सगळो वेळ आमच्या मनान, आमच्या काळजान कसलीं चिंतनां चलता? दुखाची, त्रासांची, कोश्टांची, प्रॉब्लमांची, आनी कसलीं बेजारायेची, वय ना? पूण देवान आमकां असल्या वातावरणान रावपाक रोचल्या ना म्हणटात आमी, वय ना? पूण करतात कितें आमी करणी? वायटूच. सो केन्ना ती घडी येतली आमी आमचें जिवीत बदलतलीं? एक रितीर जालो चे बदलली ना, दुसरो जालो ना, 10 पाटी करतली तेन्ना जातली बदलली. अशे भशेन जातलें काय? समजता? सो जेन्ना आमच्या जिवितान एक भाशेचें वातावरण म्हणटा आमी, एक क्लायमेट येता. आतां जेन्ना आमी उदाहरण घेतलेलें एका पावसाचो, जेन्ना आमकां पावस पडलो, मातशी थोडाय लागली, आमकां कितें गरम पिवंक कशें दिसता, आनी पियेल्या उपरांत आमकां बरें दिसता, वय ना? मातशें बरें दिसता. आनी आमकां जाय कशी दिसता ती चाव. मेवना पासून आमी चिंतली चाव मेवंक जाय. कितले पाटी म्हणून काडटली? एक चाव उचारली कितले पाटी? चाव मेवलेली जाल्यार बरें जावपाचें. इल्लें मातशें कितें गरम पिवंक मेवलें जाल्यार बरें जावपाचें. मातशें वगतान बोगोर आमी करीत रावची नासली, रिपीट करीत रावची नासली. चाव 4 पाटी पितेली, एकूच. पूण उलयलें कितले पाटी? 4-5 पाटी की चुबेस उलयलीं दिसता. समजता? सो आमकां संवसारी नदरेन, संवसाराचे चाली प्रमाणे आमकां कोणें शिकोवपाची गरज पडना. पावस पडटा तेन्ना चाय तुवें मागोवंक जाय, विचारूंक जाय, आमकां थट जाता रोखडेच, वय ना? पूण जेन्ना आमच्या जिवितान वातावरण येता, जेन्ना आमच्या जिवितान कसलें दूख येता, आमच्या जिवितान कोश्ट येता, तेन्ना आमकां तें वायट उच्चारचे बदलाक आमी देवाचें उतर तेन्ना कित्याक उच्चारूंक पावना? जेन्ना पावस पडटा तेन्ना चाव जाय कशी दिसता आमकां. पूण जेन्ना वायट येता तेन्ना आमी बरें उतर देवाचें उच्चारपाचे सुवातेर आमी कितें उच्चारता? हें जालां, तशें जालां, तेका फोन मार, तेका सांग, आनी कोणाक फोन मार, तेका सांग प्रॉब्लम, आनी कोणाक फोन मार. आमी दिसभर तेका आमची प्रॉब्लमाच सांगोंक आख्खो दीस आनी वेळ काडलो. पूण आमकां मात पासून तरी एक अणभव आहा की देवान आमकां कसल्या अधिकारान रोचल्या, कसल्या आनी कसल्या अधिकाराक रोचल्या आसा आमकां ही जाणवाय काय? देवान मनशाक जेन्ना सुरवातेक रोचलो, ह्या मनशाक देवान सगल्याचेर अधिकार दिलो. आयज आमी जाणा देवान आमकां तो अधिकार दिला म्हणून काय? आनी जाणा पासून तर आमी जाल्यार हांव म्हणूंक शकता तुमी जाणा आसतली घोडे. कित्याक आमी जायते हे सेम फेसीस आमी पळयता. यू आर नॉट कमींग फॉर द फर्स्ट टायम. सगलीं तुमी ऑलरेडी आयल्या. सो आमी उतर आयकलां देवान मनशाक अधिकार दिला, देवान आदामाक अधिकार दिलो, वय ना? मनशाक देवान मनशाक अधिकार दिलो संवसाराचेर, सारकें? पूण आतां जाणवाय सगल्यांक आहा देवान मनशाक अधिकार दिला म्हूण? जाणवाय सगल्यांक आहा? आसा. पूण आमी त्या अधिकारान कितलीं चलता? सेकंड क्वेश्चन इज दॅट. आमी त्या अधिकारान कितले पाटी चलता? दिसांतल्यान कितले पाटी आमच्या वातावरणाचेर आमी अधिकार घेता?
दिसांतल्यान कितले फावटी आमी आमच्या सिट्युएशनाचेर अधिकार घेता आनी अधिकार आमी बेश्टोच घेतली ओ देवान आमकां तो दिला म्हूण आमी घेतली. पूण अधिकारान चलतलोय जाल्यार तो अधिकार म्हाका दिला म्हूण म्हाका खात्री आसूंक नाका. आतां म्हज्या घराची चावी तर हांव म्हज्या शेजाऱ्याक तर दिना आनी हांव म्हणटा म्हज्या घराची राखण कर आं, घरान मातशें सगळें भितर बरें भोंवन सारकें पळोवया हांव आसचें ना आनी चावी दिना. समजता, चावी दिना. ताका जातलें म्हज्या घराचे अधिकार घेवन सगळें तपासपाक अधिकार करपाक ना. पूण जरी तर ताका हांव चावी दिता आनी कितें म्हज्या घरान आहा तें सगळें तूं सद्याक घे तुजें आनी तूं सांबाळ, तूं चलय म्हणटा हांव आनी चावी दिता. ती चावी तशीच बॅगान घालून दवरून तर तो मनीस रावता, तो शेजारी रावता, ताका म्हज्या घराचेर अधिकार चलोवंक जातलो ना जावचो. कित्याक तो चावी दिला खरी पूण तो चावी दार काडून घर उक्तें करून त्या घराचेर म्हजो अधिकार घेयना. तो अधिकार म्हज्या घराचेर तो चलयना. कित्याक चावी दिले पूण तो चलयना. आतां दितेल्याची गुन्यांव आहा हितून. आतां दितलो गोडेक आतां दुसऱ्या शहरांत आहा वो दुसऱ्या गांवांत आहा, तो थिंगा रावन ह्या घराब्याचेर अधिकार चलयतलो ना चलोवचो. कित्याक चलोवचो ना? हांवें तो काडून आतां ताका दिला. जे भाशेन देवान आनी देव जे आपणें केन्ना एक पाटी दिलें देव परतें घेना. देवान एक पाटी दिलें देव घेना. देवान म्हणलां संवसार मनशाक दिला आनी स्वर्ग देवान आपणाचो दवरला आनी संवसार कोणाक दिला? मनशाक दिला. सगळें आमी मोजेसाची स्टोरी आयकली. कितें सोजमलें आमी मोजेसाच्या स्टोरीन? बेश्टे वयल्यावर तुमकां कितें सोजमलां तें सांगात, डीप या नाका. कितें सोजमलें आमी मोजेसाच्या स्टोरीन? सगळीं आहलीं सकाळीं. कितें शिकलीं? आतां म्हणनाका ना इसोल्लीं, तुमकां नियाळ करपाक पासून टायम दिलोलो. मोजेसा सवें देवाक येवजण आसली. आतां मोजेसा सवें देवाक येवजण आसली आनी देवाक जाय आसलें इस्रायल पोरजेचे रोडणे कोणाच्या कानार पडले? देवाच्या कानार पडले. आनी देवान मोजेसाक सांगलें म्हज्या पोरजेचे रोडणे म्हज्या कानार पडला आनी आतां तुजे उद्देशी ते पोरजेक भायर काडपाचें. समजलें? आतां हो फायदो मोजेसाक ओ ते पोरजेक? पोरजेकूय आनी तेकाय. पूण तेका पयलें कितें प्रॉब्लेम आसलें? तो हिंगाय म्हणून राजाच्या घरान रावतालो आनी मागीर म्हणून वचून तो आपणाच्या सासूपायच्या घरा आहलो. सारकें? सासूपायच्या घरा सावन तेका कोण थिंगाच्यान परत्यान इजिप्टाक धाडटा? देव. कित्याक देवाक येवजण आसली. कित्याक देवाची ती बासावणी आसली म्हणून पळयलें आमी. पळोवंक ना? कसली ती बासावणी आसली सुरवातेक? की 400 वर्सां 430 वर्सां आयकोंक ना तुमी? तुमी आहली सगलीं हां. सो देवान म्हणलेलें अब्रामाक कितें सांगलेलें सुरवातेक? जेनेसीस 59 अब्रामाक कितें सांगलेलें देवान? की 400 वर्सां इस्रायल पोरजां गुलामपणान आसतली आनी 400 वर्सांनी तिका पोरजेक भायर सोडटली, सुटका जातली. पूण ही सुटका करपाक देवान कोणाक हिचून काडलो? मोजेसाक. आतां देवाक जायनासलें येवन पोरजेक भायर घालपाक? रोचणार देव स्वर्ग संवसार रोचलो म्हणटा, सुर्या चंद्री रोचला म्हणटा, नखेत्रां रोचल्या, दर्या म्हणटा, सगळें उतरान रोचला. जेनेसीसान पळोवंक ना आमी? उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कितें बरयलेलें आहा? देवान संवसार कसो रोचला? आपणाच्या उतरान. सो त्या उतरान हे पोरजेक गुलामपणांतल्यान काडून भायर घालपाक देवाक जायनासलें? देवा कडेन जायना. पूण देवान तें आपणेन केलें वो मनशाक करपाक लायलें. हे कित्याक लागून मनशाक करपाक लायलें? कित्याक देवान मनशाक संवसाराचेर अधिकार दिला आनी जेन्ना देवान मनशाक दिला, देव संवसाराचेर अधिकार आपणाचो आनीक चलोवचो ना. कित्याक देवान मनशाक दिला. पूण जेन्ना आमी ताच्या उतराक खालती रावतली आमच्या उद्देशी तो बरी कामां करून काडटलो. समजता? सो जेन्ना अब्रामाचे उद्देशी पासून देवाक येवजण आसली. कित्याक जेजू कोणाचे संसोदींतल्यान फ्रॉम हे म्हणटा डिसेंडंटांच्यान आयला? अब्रामाच्या. संसद कोणाची? अब्रामाची. सो अब्रामाची संसद जी आहा तातूंतल्यान आमचो जेजू आयला. ही येवजण देवाक अब्रामा सोवे आसली. सो जेन्ना अब्रामा सोवे आसली देवाक जाय जाल्यार वयरसान डायरेक्ट जेजूक धाडूंक जायनासलो? जातालो. वयव ना? पूण देवाक जें कितें करपाचें आहा धरतेचेर, ह्या संवसाराचेर, ह्या पृथ्वेचेर, देवाक जाय मनीस. कित्याक देवान मनशाक अधिकार दिला
आता वो अधिकार फकत मोजेसाकूच न्हू, वो अधिकार फकत अब्रामाकूच न्हू, वो अधिकार फकत कोणते आमचे ताजे शीस असले तांकांच न्हू, वो अधिकार आयज तुका आनी म्हाका जो कोण क्रिस्ता सोवे, जो कोण क्रिस्ता सोवे आसा, जेणे कोणेन क्रिस्ताक आपणायला, आपलो सोमी दोनी म्हूण मानून घेतला, तांकां सगल्यांक वो अधिकार फावो जाला. तुमी सगळीं क्रिस्ता सोवे आहा आयज? क्रिस्ता सोवे आहा तूं? आहा वो ना? आं, तो आमी जेन्ना म्हणटा आमी सगळीं क्रिस्ता सोवे आहा, वो अधिकार आयज म्हाका आनी तुका ना? आहा, पूण कितलो आमी त्या अधिकारान चलता? आमकां फुरसत आहा काय दुसऱ्यांच्या जिवितान कितें जाता तें पयलें पळोवया, मागीर अधिकार चलोवया. आमचें ध्यान खंय आहा? तो कितें करता, तेणें कितें म्हणलें, तेज्या जिवितान कितें चललां, तांच्या फॅमिलीन कितें जालां. आमकां हें असलें करपाक टायम सुबेज जावो, पूण अधिकार जो देवान आमकां दिला त्या अधिकारान चलपाक आमकां टायम ना. जायना हे भशेन आमच्या जिवितान? आमचो चडसो हुस्को खंय आहा? दुसरो कितें करता, वय ना? पूण तें पळोवपाक कोण आहा? दुसरो कितें करता तें पळोवपाक कोण आहा? देव आहा. देवान कितें म्हणलां? तुमी म्हजें उतर कितें सांगतात ते भशेन तुमी करात, म्हज्या उतराक तुमी खालती रावात. आमकां मनशाचेर अधिकार दिला, वो आमकां देवान जें कितें केलां पळय त्या वस्तूंचेर अधिकार दिला, तें आमी पळोवया. लेट्स गो टू जेनेसीस 1 verse 26. Okay. 26. Yeah. And God said, कोणे म्हणले? कोणे म्हणले? देवान म्हणले ओ देवान चिंतले? देव उलयलो, देवान फकत चिंतलें मनान? कितें केलें देवान? देव उलयलो. देवान म्हणलें, and God said, let us make men in our image, after our likeness, and let them have dominion. हे dominion म्हणजे कितें? अधिकार. सॉरी, dominion म्हणजे अधिकार. कोणाक तो अधिकार? कोणाक तो अधिकार? कोणाक अधिकार? आमी मनशां. सो आमकां हा अधिकार? ओके, शिकोया. And God said, let us make men in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth, and over men. And over men also. And let them have dominion over men as well. No? So आमी आमच्या जिवितान कितले पाटी मनशाचेर आमचो अधिकार चलोवंक सोदता? मनशाचेर अधिकार चलोवंक सोदता आमी? मनशाचेर रूल करूंक सोदतात आमी? मनशाक आमच्या बोटांचेर नाचोवंक सोदतात आमी? वय ना? ओ, आतां पावर म्हाज्या हातीन येयला, आतां हांकां कशी नाचयता हांव पळयता. इज इट? देवान आमकां अशें सांगलां करपाक? मनशाचेर अधिकार दिला? आमकां केन्नाय अथॉरिटी मेवता, आमकां केन्नाय कसलो एक चार्ज मेवता, तेन्ना आमकां कितें दिसता? आतां शिकयता सारकें. जायना? पूण हें देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी कोणाक कितें शिकोवंक शकतात? दुसऱ्याक बुद्ध शिकोवंक आमकां जाता? देवान आमकां तयार केलें दुसऱ्यांक बुद्ध शिकोवपाक? चिंतून पळयात आमी. पूण आमच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारीत तर बारीक तरेन कितले पाटी आमी दुसऱ्याचेर सुबेज अधिकार चलयता. आनी घरान एक फुरशें पासून तर दिश्टी पडोन येता, नाचतात आमी भियोन. वय ना? पूण मनशाचेर अधिकार चलोवपाक आमी नंबर 1. पूण ज्या वस्तूंचेर देवान आमकां अधिकार चलोय म्हणला, त्यो वस्तू तर आमकां दिश्टी पडोन येता जाल्यार आमी धांवता भियोन तेंकां. जायना? समजता आमकां हें? कितले पाटी आमी आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांचें जिवीत पळोवया नाका, आमी आमच्याच जिविताचेर एक नदर मारया, पळय तोत्म्यांक विचारया, पळय तोत्म्यांक सांगया,
ज्या सुवातीचेर आमी आमच्या जिवितांत ज्यो चुकी आदारल्या उतराची जाणवाय नासतना थोडे पाटीक आमी जाणवाय आसोन पासून आमी उतर सायडीक दवरता आनी आमचें मन आनी हो सैतान जो भशेन आमकां चलोवंक सोदता आमी त्या प्रमाणे आमी चलता. कित्याक आमकां कितें दिसता आमी तर मनशाचेर अधिकार चलयना, आमी लोकां फुडल्यान एक पिशेपण कशी दिसतलीं वय ना, आमकां 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 खालतेपण भोगचें पडटलें हे भशेन आमकां दिसना. जोरी तर हांव मनशाचेर अधिकार चलयना जाल्यार म्हाका हांव एक खालतो कसो लोकांच्या नदरेन हांव एक तो कितें इतलें तेणें म्हणलें तरी कांय जाप केलें ना, कितें तरी 2 उतरां दिवंकूच जाय हे भशेन आमकां जायना. कोणीय तर आमकां येता आनी तोंडार आमच्या पिडापीड दिता, आमकां कितें जाता रे तो बेश्टोच येवन म्हाका कितें कितें म्हणटा हांव कित्याक उगी राव जायना. सो तेणें 4 म्हणलां हांव 1 तरी म्हणटा हे भशेन जायना. आमकां केलां काय आमी केन्ना केलां न्हू. सो हांवें तर केलां पयलें, आतांय पासून केन्नाय जाता हांव ना म्हणना. पूण कित्याक आमकां देवाच्या कृपेची पवित्र आत्म्याची गरज, कित्याक हे भशेन जेन्ना आमकां सैतानाची मांडणी आमचेर येता तेन्ना हे उतर सदांच आमच्या गाठीक आसपाक जाय म्हणटा आमी. आमच्या 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 सांगाता अशे भशेन चिटकोन हे उतर आसोंक जाय. जरी तर अशें घडलें तर पासून जाल्यार आमचें सवें ताबडतोब आमी कितें करूंक जाय, सायबा चुकलें हांव जाणा तुवें म्हाका बक्षिलां म्हूण तुका हांव आर्गां दिता, चुकलें. कित्याक चूक सगळ्यां कडेन जाता वो जायना, कोणाच कडेन चूक जायना जाल्यार आमी सारकी देव म्हणपाची देवा भाशेन न्हू. केन्नाच तर मिस्टेक जायना जाल्यार आमी कोण जालीं देव जालीं देवा भाशेन न्हू. पूण हांगा कितें म्हणलां लायक let us make man in our image and after our likeness, and God said let us make man in our image and after our likeness. But आमी देव न्हू, देवान आमकां रचल्या आपल्या सारकेली, आपल्या सुरोपायची आपल्या सारकेली. पूण आमी देव जायना, आमी देवा भाशेन समजता आतां. एंड गॉड सेड देवान म्हणलें आमी मनशाक करुया आमच्या सारकिलो, आनी तांकां जे देवान जे रचलां सुकण्यांचेर फुरशांचेर जनवरांचेर पाड्यांचेर गोरवांचेर तांकां अधिकार दिला. पूण आमी आमच्या जिवितान आयज आमी नियाळ करूंक जाय आमी आमचो अधिकार कोणाचेर काडटा. जरी ते एक काजारी जिवीत आसत घरान घोव केन्नाय बायलेचेर अधिकार चलयता वय ना, अशेंच कर तशेंच कर तशेंच कर, आनी बायल मागीर म्हणटा हांव कित्याक करूं, तूं कर तुका जाय जाल्यार, तुका जाय तूं कर हे भशेन जायना आमच्या घरांनी. भुरगीं केन्नाय बॅक आन्सर दिता पोत्याक पोते दिता, मायपाई भुरग्यांचेर रागार जाता. पूण तेन्ना आमी एक विसरता मागणें, तेन्ना आमी एक विसरता की पवित्र आत्मो आहा, तेन्ना आमी एक विसरता की देवान आमकां अधिकार दिला सैतानाच्या मांडण्याचेर, सैतानाच्या मांडण्याचेर जे कितें आत्मीक वाठारांत जे झूज जाता सैतानाचें ताजेर आमकां देवान अधिकार दिला. आमचें झूज कुडी मांसाचेर न्हय म्हणटा वय ना, आ फायट इज नॉट विथ द फ्लॅश एंड ब्लड. आमचें झूज कुडी मांसाचेर न्हू, पूण आमचें झूज कोणाचेर आसता त्या आत्मीक वाठारांत जे सैतानाच्यो कोरण्यो आहा. पूण त्या कोरण्यांचेर तर आमचें झूज आमी मांडटलीं, जे झूज आमी हातीन झगडटलीं. कितें उलोवचें पडलें देवाचें उतर. पूण जेन्ना एक मनीस वायट करता तेन्ना आमी मनशाक पोत्याक पडटा दिता, मनशाचेर आमी अधिकार चलयता, मनशाक आमी 4 म्हणटा थिंगा आमी 2 तरी म्हणटलीं, जावं आमी रिवेंज घेवंक सोदतात, आमी आनी कितें करूंक सोदता वय ना. पूण हें जें आमी करूंक सोदता आनी हें जें आमी करता तेन्ना जाता सैतानाची खोशी. कित्याक तेका जाय मनशा मदें आमी एकामेका मदें फूट पडलेली, दुस्मानकाय जालेली. पूण देवान मनशाक कोणा सारकिलो केला, आपले सारकिलो. सो आमी सगळीं मनशां एकामेकाची भाव भयणां. पूण जेन्ना एक मनीस वायट करता तो मनीस वायट न्हय, पूण त्या मनशा उद्देशी सैतान आमकां एक वायट करता त्या मनशा उद्देशी. पूण आमी त्या सैतानाक पळयना जो मनशा फाटल्यान लिपोन ही कामां करता, पूण आमी त्या मनशाक पळयता आनी मनशाचेर रागार जाता, मनशाचेर फुगार जाता. जायत्या जाणांक सांगता तेणें अशें केलें, आमी सांगना हेणें म्हणलें तेणें म्हणलें तेणें अशें केलें हेणें अशें केलें. पूण तो कित्याक लागून तें करता ती सोजमणी आमकां आहा काय तें आमी पयलीं जाणा जावपाक जाय. आतां हांगा कितें म्हणलां सुरवातेक आमकां देवान म्हणलें मनशाक ताणें आपल्या सारकिलो कोरया म्हणून सांगलें ना. लेट अस मेक, लेट अस म्हणजे तो कोणाक सांगता, बाप पूत आनी बाप कोणा कडेन उलयता, पुता कडेन आनी पवित्र आत्म्या कडेन. सो तेगोय जाण एकूच. पूण तो कितें म्हणटा आमी आतां कोरया कोणा सारकिलें, आपल्या सारकिलें.
सो आतां जेजू आहा तातून वय सो आपल्या सारकेले म्हणजे जेजू येयलो सो आमी जेजू भाशेन केलोली बापा भाशेन पवित्र आत्म्या भाशेन वय वय ना आतां कितें म्हणटा आनी तांकां अधिकार चोलोनी डोमिनियन ओवर द फीश ऑफ द सी सिस्टर वाज रीड इन कोंकणी प्लीज एक लायन वाच हां देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो वे आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो आयज तुमी देवान केलेली रचना सो तुमी कोणाच्या रुपाची आनी कोणाच्या सारक्याची मागीर तूं सांग देवाच्या सारक्याची सो देव बायल मनीस आहलोलो कितें म्हणटा तर देव आं कसो आसलेलो काय मामा आन्सर दिता आतां देवान मनशाक आपल्या रुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो केल्लो आतां तूं रचना देवाची मनीस न्हू तूं आमी मनशां न्हू सो आमी कोणाच्या रुपाची आनी कोणाच्या सारक्याची देवाच्या सारक्याची सो देव दादलो आसलेलो बायल आसलेली सांगात तुम्ही सांगात कितें सोजमतात तुमी हां देव आत्मो आसलोलो आनी ही बुनयादेची शिकवण ही तर शिकवण आमी सोजमो ना आमकां फुडलें आनीक सोजमतलें आमकांच खबर ना आमी कोण कशें जातलें सोजमता सो देवान कितें म्हणलें तुमकां सोजमता मागीर सोजमता आतां कन्फ्यूज जाली ती आतां म्हाका दिसता क्वेश्चन सगळे ओके सो देवाचें उतर म्हणटा देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रचलेलो आपल्या रुपाचो आपल्या सारक्याचो पूण देवाक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक कोणेच पळोवंक ना सो देव जावन आसलो आमी जॉन 4 आमी म्हणटा देवाचें उतर आमकां जेजू म्हणटा गॉड इज अ स्पिरीट अँड ट्रू वर्शिपर्स वर्शीप गॉड इन स्पिरीट अँड ट्रूथ देव जावन आसा आत्मो आनी आमी देवा सारकिली म्हणजे आमी कोण जाली देवान आमकां आपल्या सारकिली रचल्या वय ना करेक्ट सो आतां आमकां आपल्या सारकिली रचल्या आनी तो जावन आसा आत्मो जाल्यार आमी कोण जाली आत्मो आतां आमी तर आत्मो जाल्यार ही कूड आनी कितें काय ही कूड कित्याक गाय कन्फ्यूज सिस्टर लुक्स कन्फ्यूज आतां देव तर आत्मो आनी आमकां ताणें आपल्या सारकिली तर केल्या जाल्यार ही कूड कित्याक Okay, go to Genesis 2:7. Okay. And the Lord God formed men of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God formed कोंकणी वाच तेन्ना सर्वेस्परान देवान जमनीवेली माती घेवन बेटा देवान सर्वेस्परान जमनीली माती घेवन वाच फुडें वाच मनशाक केलो हां बेटा देवान कितें केलें जमनीली माती घेवन म्हणजे देवान कशी घेतली काय माती हां आपणाच्या हातीन देवान जमनीली माती घेवन कितें केलें मनशाक केलो आनी मागीर फुडें वाच आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडानी जिविताचो श्वास घातलो ताच्या नाकाच्या पुडानी हे नाकाचे कितें म्हणटा
नोस्ट्रल हे नाकाचे जे हे आहा पळय तातून आपणाचो श्वास घालो आनी मनीस आनी हो सो मनीस एक जीव प्राणी जालो आनी असो तो मनीस एक जीव प्राणी जालो. आतां मातयेचो म्हणला न्हू थिंगा मातयेचो मनशाक रोचलो. आतां जेन्ना मातयेचो देवान मनशाक रोचलो तो मनीस आतां बेश्टोच रोचून आहा ताचो कितें काम आहा कितें फायद्याचो आहा तो बेश्टो मातयेचो रोचला मातयेचो आकार दिवन दवरला. आतां कितें फायदो आहा त्या मातयेचो ना. पूण देवान कितें केलें मातयेचो मनशाक रोचून नाकान मनशाच्या नाकान आदामाच्या नाकान आपणाचो श्वास वो श्वास पळय सोडलो तो जावन आसा देवाचो आत्मो आपलो श्वास जिविताचो श्वास द ब्रेथ ऑफ लायफ जिविताचो श्वास मनशाच्या नाकान सोडलो आनी मनीस जिवो प्राणी जालो. कशी जाले आमी कित्याक देवान मनशाक आपल्या सारकेली रोचल्या आत्म्यान आनी ते आत्म्यान रोचला ते खंय आहा द ब्रेथ ऑफ लायफ हे ताणें खंय घातलें मनशाच्या नाकान. पूण नाकान घालच्या पयलें देवान पयलें कितें केलें मनशाक मातयेचो रोचलो मनशाक मातयेचो रोचलो आनी तेज्या नाकान आपलो जिविताचो श्वासूच बरोवंक ना द ब्रेथ ऑफ लायफ जिविताचो श्वास त्या मनशाच्या नाकान घातलो म्हणजे आमच्या नाकान घातलो आनी आमी जाली जिवीत जिवपी प्राणी वी बिकेम अ लिव्हिंग सोल. तेका लागून जेन्ना एक मनीस जेन्ना ते कुडींतल्यान एक आत्मो भायर सरता ती कूड कितें जाता कितें कामाची आहा मातयेक येयलेली मातयेक वता. पूण ते कुडीचो कितें फायदो आहा काय तो श्वास जे कुडीन देवान घातला तो म्हत्वाचो आनी तो जावन आसा हांव. आमी कोण तो श्वास आमी तो जिविताचो श्वास तो ब्रेथ ऑफ लायफ जो देवान आपणाचो श्वास आमच्या नाकान घालून आमकां जिवीत जियेता तसलो प्राणी आमकां केलो आपल्याच्या श्वासान. आमी आमची आयडेंटिटी आमची ओरिजिनलिटी आमी कोण तो श्वास ती कूड न्हय ती कूड आमी न्हय. तेका लागून जेन्ना ते कुडींतल्यान तो आत्मो भायर सरता ती कूड कसल्याच आनी कामाची ना मातयेक आयलेली ती मातयेक परत्यान वता. समजता आतां समजलें. सो जेन्ना देवान मनशाक ते भाशेन सुरवातेक देवान रोचलो आनी जेन्ना मनशाक देवान रोचलो तो जेनेसीस 1:26 आमकां कितें म्हणटा उत्पत्तीचे पयलो 26 वळ आमकां कितें म्हणटा सुरवातेक की देव म्हणटा आमी मनशाक करया आनी तेका कसलो अधिकार दिवया. नाव यू रीड जेनेसीस 1:26 इन कोंकणी. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया वेट हा आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया पूण वो कुडींत न्हय पूण वो आत्म्यान. समजलें. आतां फुडें वाच. आनीक सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर आनी सोमदिराच्या मासल्यांचेर अंतरोला वेल्या सुकण्यांचेर मासल्यांचेर नुस्त्यांचेर सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर आनी कितें म्हणटा ते अंतरोल म्हणजे मळबायल्या सुकण्यांचेर पोसपाच्या मोनजातीचेर पोसपाच्या मोनजातीचेर सगल्या राजवट जनावरांचेर रानवटी जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या द क्रिपींग थिंग every creature which is creeping on the every कितें दिला ते can we go Genesis 1:26 जमनीचेर जी जनावरां चलता तांचेर रानवट्यांचेर जमनीचेर चलता तांचेर आनी तो दोनीपण चलोव. आतां एक वाचपया. सुरवातेक कितें म्हणलां दर्यांतल्या मासल्यांचेर अंतरोलाच्या सुकण्यांचेर आनी पोसपाच्या जनावरांचेर रानवटी जनावरांचेर आनी
एक एक वाच सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर फर्स्ट जाले सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातींचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपोटून कोण सोरपोटून हा पृथ्वीमेचेर हा जिवाणी हा न्ही जायते सोरपोटून न्हू ते बिचू सगळे सोरपोटून ना हे ओके आनी भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोव कोण तो सुरवातेक मनीस वय ना आतां हांव सुरवातेक मनीस ओके देवान जेन्ना म्हणलें आमी आतां मनशाक करया आमच्या सारकिली आमच्या रुपाची आनी आमच्या सारक्याची मनशाक रोचया आनी ह्या मनशाक ह्या सगल्याचेर अधिकार आनी दोनीपण दिवया वय ना ओके तेन्ना सुरवातेक जेन्ना देवान म्हणलेलें सोयतानाचेरूय दिलेलो आमकां ना कित्याक तेन्ना पातोक घडलेलें त्या वेळार पातोक घडलेलें ना सोयतानाक मनशाचेर केन्ना अधिकार मेळ्ळो आदामाचेर सोयतानाक अधिकार केन्ना मेळ्ळो जाणा तुमी जेन्ना आदामान ते फळ खाल्लें उतर बापाचें मोडलें आनी कितें भितर सरलें आदामाच्या जिवितान पातोक भितर सरल्या उपरांत हें पातोक कशें भितर सरलें कोण तरी आयलो उतरां घेवन न्हू कानान वय ना सो जेन्ना देवान म्हणलेलें तांकां सांगलेलें तुमी आख्या रोचला तेन्ना तुमी ओके गो टू जेनेसीस 1:28 And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. पयलो तो 26 वळीन कितें म्हणटा तेन्ना मनशाक करूंक नासलो तो म्हणटा आतां आमी मनशाक करूया लेट अस मेक मेन आतां मनशाक करया आनी ह्या सगळ्या वस्तूंचेर जे देवान पळय रोचलां ताचेर सगळ्याचेर मनशाक अधिकार आमी दोनीपण आमी दिवया दोनीपण दिवया आनी आतां तो मनशाक केल्या उपरांत कितें म्हणटा एंड गॉड ब्लेस्ड देम हे आशिर्वाद उतर आमकां सुरवातेक खंय मेवता हे उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमकां मेळटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो गॉड ब्लेस्ड देम देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद कसलो तो एंड गॉड सेड देम बी फ्रुटफूल फळादीक जायात वाडात चडात एंड रिप्लेनिश दी अर्थ and subdue it and have dominion odikar geyat over the fish of the sea over the fowls of the air अंतराळांतल्या सुकण्यांचेर दर्यांतल्या मासल्यांचेर आनी सगल्यांचेर and everything some of the thing or everything okay over every living thing that moveth upon the earth पूण हांगा मनशाचेर अधिकार घे म्हणल्यार परत्यान पासून देवान देव जाणा आपूण कितें उलयता तो सारकें देव चुकता ना तो सदांच आपल्या उतरांनी आपल्या चिंतनांनी आपल्या कोरण्यांनी तो सदांच क्लियर ही इज अ परफेक्ट गॉड देव आमचो इम्परफेक्ट ना परफेक्ट आहा तो कितें पळय करता हें सगळें परफेक्ट आहा आमकां पासून ताणें रोचल्या आयज आमी ह्या संवसारान पासून आमी आहा कित्याक देवाक आमचें सगळें येवजण आसा जायते फावटी आमच्या जिवितान जेन्ना दूख कोश्ट येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा कित्याक म्हणून ह्या संवसारान आहा जावंकूच नासलें अदीक बरें जावपाचें म्हणून आमी केन्ना अशें चिंतना येना आमकां कितें पूण म्हजो अर्थ ह्या संवसारान रावन कोणूच म्हजे कडेन सारकें उलयना कोणूच म्हाका रेस्पेक्ट दिना कोण म्हाका कांय वॅल्यू दिना कोण म्हाका एटेन्शन दिना आय एम गूड फॉर नथींग कितले फावटी आमकां जालां आसतलें हे भाशेन ह्या संवसारान जालां वो जावं ना जेन्ना भुरगीं काजार जातात व्हडलीं जातात तेन्ना माय पाय पळयना थोडी पळयता कोण पळयना ते माय पाय कितें म्हणटलो कितें म्हणून आख्खें ल्हान सान भुरग्यांक ल्हानाची व्हड केली भुरग्यांक शिकयलें भुरग्यांक बरें सगलें केलें काजार केली आनी आयज हीं भुरगीं आमकां पळयना आमी गेलेलीं आम्यान जालेलें बरें जावपाचें भुरग्यांकूय त्रास ना म्हाकाय त्रास ना केन्ना आमकां दिसोंक ना हे भाशेन पूण आमी केन्ना तरी चिंतलां की देवान आमकां असलीं चिंतना चिंतपाक रोचल्या
ओ देवान आमकां हे सृश्टीचेर, ह्या धरतेचेर, ह्या संवसाराचेर आमकां अधिकार चलोवपाक आमकां रचल्या. त्या अधिकारान आमी चलपाक, त्या अधिकाराची उतरां आमी उलोवपाक आमकां रचल्या. पूण आमी हे संवसारान इतली गुंतोन आहा की आमकां संवसाराचे हे इतले गुंतलेले पळय आहा आमचे तकलेन सगळे, हे सोडून आमकां न्ही ते देवाचे आनी पळोवपाक आमकां आनी टायम ना. वय ना सांगात म्हाका हांव कितें चुकीचें उलयता जाल्यार. आमचे दीस आनी रात मोनकूय आहा. म्हाजी भुरगीं अशीं करता, म्हजो घोव हे भशेन करता, म्हजी बायल ते भशेन वागता, म्हजी शेजाऱ्या म्हाका पिडापीट दिता आनी म्हाका ती हे म्हणटा, ती तें म्हणटा. पूण केन्ना तरी आमी हे जे बेसांव गॉड ब्लेस्ड देम, हे देम म्हणटा ते आयज म्हाका आनी तुका आमकां देवान आशिर्वादान भरल्या. आयज आमकां देवान आशिर्वादान बोलल्या, देवान आमकां आपल्या मोगान बोलल्या, देवान आमकां आपले कुरपेन बोलल्या, देवान आमचेर पवित्र आत्मो दिला, देवान आमचेर आपल्याचो मोग ओतयला, सगळे बेसावांनी आमकां बोलला, सुटका आमकां दिल्या, आमकां पेकोवणी आमकां दिल्या, साल्वासांव आमकां दिला. आनी आयज आमी तरी जेन्ना आमच्या जिवितान कितें तर आमकां प्रॉब्लम्स दिसती पडटा, आमी देवाचेर शीण करतात. आमी देवाचेर शीण करता. शीण देवाचेर आमी केन्ना करूंक पावता, जेन्ना आमकां देवाची सारी पुरी वळखूच मेळोंक ना, त्या वेळार आमी देवाचेर शीण करता. ज्या दिसा देवाची आमकां सारी पुरी वळख मेवतली, सारकी आमकां देवाची वळख मेवतली, ज्या दिसा आमी देवाक पळय अणभवतली, वळखतली, मोग तेजो चाखतली, त्या दिसा सावन देवा सांगता आमी संबंदान चलतली. तो दिसना खरो आमकां दोळ्यांनी, पूण आमी अणभवतली तो आमच्या सांगात आहा, तो आमच्या भितर आहा, तेजें हाजीरपण आहा. ज्या ज्या जाग्याचेर जूय जूय हांव चलतां, हांव वयतां, हांव बसतां, हांव उठ्ठां, हांव खातां, हांव जेवतां, देवाचें हाजीरपण आमच्या सांगात आमी अणभवतली, जेन्ना आमी त्या देवाचो मोग सजमतली. नाजाल्यार सदांच आमचें कितें, आयज हें ना, फाल्यां तें ना, परवां हें ना, हें ना, तें ना. पूण आमी सुरवातेक पळयलां, गॉड हॅज ब्लेस्ड. बेसांव म्हणजे कितें, उणेपण ओ सगळे समाधान, सगळे समाधान. सो सगळे तर समाधान आहा जाल्यार आमी आमच्या कोरण्या आमचे प्रॉब्लम जेन्ना आमकां दिसती पडटा तेन्ना आमी तें उणेपण पळोवचे बदलाक आमी हें बेसांव कित्याक पळयनात. आमी हें बेसांव कित्याक पळयना, जे सुरवातेक आदामाक जेन्ना मनशाक रचलेलो तेन्ना हें देवान दिलां. समजता आमकां, आमची कितली आमचे वय कितलेंय जावनी, आमी कितल्या वर्सांची जावनी, पूण हें सजमोवपाक आनी हे देवाच्या मोगाचे अणभव आमकां येवपाक आमकां वर्सां लागना. आमी फाल्यां पासून तर आयज तर आमचो निमाणो दीस आनी फाल्यां पासून तर आमी सोंपता आनी आयज पासून तर आमकां ही वळख मेवता. वी आर विक्टोरियस. आमकां वळख मेवत जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय, हो देव जो आमचो रचणार आसा केन्नाच त्या देवान आमकां उणेपणाक रचूंक ना. एक लॅक आमच्या जिवितान एक उणेपण येवपाक, वायटपण येवपाक आमकां रचूंक ना. सुरवातेकूच जेन्ना देवान आपणाचें तोंड उक्तें केलें, आमचें सवें मनशा सवें तेणें तोंड उक्तें करून देवान एंड गॉड ब्लेस्ड देम. बिकॉज वेन गॉड ओपन हीज माउथ ही ओनली स्पीक ब्लेसिंग, द गुड थिंग्स टू हीज चिल्ड्रन, to his creation, to his own people. देव आपले पोरजेक आपल्या भुरग्यांक सदांच बेसांवांनी भरता आनी ताणें बेसांवान आमकां बोल्लें एंड गॉड ब्लेस्ड देम एंड गॉड सेड. देवान म्हणलें. केन्ना आमी म्हणटा ओ शी सेड दॅट, शी सेड दॅट, ही सेड दॅट, दे सेड दॅट, येसो न्हू. केन्ना आमी म्हणटा जेन्ना कोण तरी कितें उलयलो आनी आमी म्हणटा शी सेड दॅट बिकॉज शी हॅड स्पोकन, ऑर ही सेड दॅट बिकॉज ही हॅड स्पोकन. ओवर हियर गॉड इज, द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग गॉड सेड अनटू देम. देव उलयलो, देवान तांकां म्हणलें. देव मनशा कडेन उलयलो, देवान तांकां म्हणलें वाडात, चडात, फळादीक जायात, वाडात. उणें जायात म्हणलां, वाडात, चोडात, फळादीक जायात म्हणलां. त्या आंजिराच्या झाडाक जे भशेन देवान पळय शिराप दिलेलो म्हणटा जेजून, कित्याक त्या झाडाक कितें नासलें, फळ नासलें.
वय ना फळ नासले पूण देवान जेन्ना आमकां आशिर्वादी केल्या बी फ्रुटफूल फळां दीक जायात. फळां म्हणजे कसली खावपाची फळां जावन येवची ना आमकां खांदे येवन. आमचे गूण, आमच्यो कोरण्यो फळां दीक, आमचो बिहेवियर, आमचो कॅरेक्टर फळां दीक. ही येवजण आसा देवाक आमचे सवें. हे देवान आमकां सुरवातेक ह्या बेसांवांनी बोल्लां. सैतानाक बरोवंक नासलो ह्या बेसांवांनी आमकां, जेका ताणें आपल्या स्वरुपायेची, आपल्या सारकिली, आपल्या भाशेन. आनी आमी कोणा सारकिली? देवा सारकिली. सो आमी तर देवा सारकिली. सुरवातेक देवान आमकां कसल्या बेसांवांनी बोल्लां? बी फ्रुटफूल, मल्टिप्लाय, रिप्लेनिश द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हॅव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द फॉल्स ऑफ द एअर एंड एव्हरी लिव्हिंग थिंग दॅट मूव अपॉन द अर्थ, ऑन द अर्थ. ज्या धरतेचेर, ह्या संवसाराचेर आमकां दोनीपण दिलां. आतां हें दोनीपण आमी उजार करपाक नाका. आमी जे सैतानाचें चिंतना, जी आमकां वायट चिंतना, कुडीचे वंडावणे जे आमकां येता, दिसभर आमकां सतायता, मातशें न्हीद, आमची कूड आमकां कितें म्हणटली, तुका झेम येता मातशें न्हीद, नाका उतर वाचूंक जायना. पूण आमी तर पळयत आत्म्यांक तर उलो मारता आनी टेक कंप्लीट कंट्रोल म्हणटा दिसाच्या टायमाचे. ओके, तुमी रातचे बी म्हणशात 3 2 बिनांक, तो टायम देवान न्हिदपाकूच दिला आमकां. 1 2 रात दिल्या कितें करपाक? दिसाची थोड्यांक जेम येता न्हू आमकां. थोड्यांक आनी बायबल हात लायतात जेम येता. ही सिस्टर चुकलेली येताली न्हू. म्हाका तुका जर हात लायल्यार येताली, म्हाका चिंतल्यार पुरो बायबल वाचूं हांव, म्हाका येयली जेम. कित्याक अशें जातालें? कित्याक देवाचो मोग आमी अणभवंक ना, देवाक समजोंक नासली. हो कसलो देव आमचो आशिर्वादान आमकां बोल्लोलो, ही जाणवाय आमकां नासली. म्हणून आमकां सैतान कितें करी? झेम घाली, चल न्हीद, नाका वाचूंक. वाचप ना, आयकप ना. कित्याक भावार्थ वाडल्यार कितें जाता? उतर आयको जाल्यार कितें जाता? भावार्थ वाडटा. आनी भावार्थ वाडल्या उपरांत कितें जाता? आमी असल्या वस्तूंचेर स्वत मानपाक आमकां घटाय येता जी दिसना पळय ती. आनी देवाच्यो भासावण्यो कसल्यो? दिसना पळय त्यो. पूण जेन्ना आमी भावार्थान चलतलीं आनी उतर उच्चारतलीं तेन्ना त्यो दिसण्यान येतल्यो. पयल्योच येतल्यो ना, डायरेक्ट दिसती पडोन येतल्यो. जे कितें आत्मीक वाठारांत तें आमकां आयज दिसती पडोन येतलें भावार्थ ना जाल्यार ना. त्या आत्मीक वाठारांत तें दिसण्यान येवपाक कितें जाय? भावार्थ जाय. आनी भावार्थ वाडयतलो जाल्यार कितें करूंक जाय? उतर आमी आयकत रावंक जाय, आयकत रावंक जाय. वय ना. पूण सैतानाक कितें जाय? उतर आयकत रावली जाल्यार कितें जातलें? भावार्थ वाडटलो आनी ही देवाच्या उतराचेर स्वत मानतली आनी जे बेसांवां जी आत्मीक वाठारांत आहा ती दिसण्यान येवंक लागतली आनी ही आनीक आमच्या फोटींग आयकोची ना मजा. म्हणून तो कितें करता? उतरूच नाका वाजोवंक, तूं न्हिदे. की ताका खबर आहा ती. आमकां जितली खबर ना तितली तो जाणा सिस्टम कसो चलता तो. ताका लागून ताका नाका. एक कोंकणीन वाच सिस्टर 28 वर्स. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, मनशाक म्हणलें, चोडात आनी वाडात. चोडात आनी वाडात. ओ देवात. चोडात म्हणलें, देवात म्हणलें. उणें जावनी म्हणलें देवान, ओ चोडोत रावनी म्हणलें. सो जेन्ना आमच्या जिवितांत उणें अशें दिसती पडोन येता आमी कितें म्हणटा? कित्याक म्हणून म्हाका हें अशें फावो जालां? कित्याक हें उणें जाता? कित्याक हें काबार जाता? वय ना. ओके, वाच फुडें वाच. चोडात आनी वाडात. चोडात आनी वाडात. प्रितूम बोरात. प्रितूम बोरात. बोरा. फील दियत. ओके, रिप्लेनिश दियत. प्रितूम बोरात. आनी फुडें. आनी तिका तुमच्या हाता खालाक दवरात. कोणाक? प्रितुमेक. कितें करात? कोंकणीन बरें सांगलां, तुमच्या हाता खाला दवरात. आनी मागीर फुडें. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर. अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर. सुकण्यांचेर. आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर. जियेतल्या मोनजातीचेर. 26वे वळीन आमकां सारकें डिटेलीन सांगलां. पोसतल्या जनावरांचेर, रानवटी जनावरांचेर आनी सगल्याचेर. पूण आतां हिंगा कितें म्हणटा? सगलें जें पृथ्वीचेर आहा ताचेर. पूण खंय तरी बरयलां तूं चुकलें आसतलें वाजूंक. मनशाचेर
हां पळय मिस्टेक केलें आसतलें बरयलें आसतलें देवान मनशाचेर अधिकार घेयात मनशाचेर पयलो घेयात पळय आहा जाल्यार तुज्या बायबलान खंयच्या बायबल खंयच ना बरयलेलें बरयलेलें ना म्हणटा मागीर आमी कशें मनशाचेर अधिकार घेतात तर आमकां नंबर 1 अधिकार घेवपाक आमी कोणाचेर हां घेतात तुमी घेतात आमी आतां देवान जें सांगोंक ना तें करपाक आमी हुशार कित्याक उतराचेर आमचें ध्यान मन ना उतर आमच्या काळजान रिगोन बसोंक ना जे काळजान सुरवातेक आमी जेन्ना उदाहरण घेतलेलें चाव गरम थंडी खाता तेन्ना कितें जाय आमकां पावस पडलो चाव जाय वय ना ते भशेन आमकां जेन्ना दुसरो प्रश्न विचारलेलो आमचें जेन्ना जें वातावरण येता जे क्लायमेट्स येता कितें म्हणलेलें वातावरण न्हू वातावरण येता क्लायमेट्स येता सगळीं क्लायमेटां बरी म्हणलेलीं वायट म्हणलेलीं आमी सगळीं वायट क्लायमेटां जी देवा कडल्यान येना पळय तें आमी उच्चारलेलें कित्याक आमचो दीस आनी रात नियाळ आहा त्या वायट वातावरणाचेर सोजमले जरी तर आमचो नियाळ आहा देवाच्या बेसांवाचेर जाल्यार वाडत आनी चोडत वाडटा तेजेर चोडटा तेजेर तर आमचें ध्यान मन आहा जिवितान कितें घडोवन येतलें वाड आनी चोडप पूण जरी तर दीस आनी रात म्हजें कितें उणें जाता तेजेर तर म्हजें ध्यान मन आहा कितें उणें जाता तें तर हांव पळयतां तें वाडटलें आनी तें चोडटलें हां कशें तरी जावंक जातलें एक टायम आहा आमकां ओके आमी एक हें पळोवया गो टू 1 Kings chapter 17 no it's Old Testament 1 Kings up first Kings up yes 17 ओके हांगा आमी एलायजाची कॅन यू गो टू 1 Kings एलायजाची स्टोरी आमकां हांगासर सांगता जेन्ना हिंगा एक प्रवादी आसलो एक प्रॉफेट आसलो एक प्रवादी आसलो कोण तो एलायजा ओके आमी मेन पॉयंटाचेर डायरेक्ट या बट मातशें इल्लेशें सांगता सुरवातेक हो एलायजा जेन्ना आहाबा कडेन तो जेन्ना तो जेरुसलेमाक इस्रायलाच्या राजा कडेन तो म्हणटा जेन्ना तो 3 वर्सांक लागून पावस थांबयता कित्याक जायते देवाच्या आड जायत्यो वस्तू जाताल्यो कित्याक आहाब जो राजा आसलेलो तो आयडल मुर्त्या पुजांच्या देवस्थानान आसलेलो जें देवाक सारकेंच नाका आसलेलें समजता सो तेन्ना तो कितें करता जेन्ना ही गजाल जेन्ना इस्रायलाक घडटा तेन्ना हो एलायजा वयता आनी 3 वर्सांक लागून पावस बंद करता थारायता ओके 3 वर्सां आनी आतां एन एलायजा द तिशबाइट हू वॉज ऑफ द इनहॅबिटंट्स ऑफ गिलियाड सेड अनटू आहाब वो राजा तो ओके एज द लॉर्ड गॉड ऑफ इस्रायल लिव बिफोर whom I stand there shall not be dew nor rain this years but according to my word go down and the word of the Lord came unto him saying get you hence and turn you eastward and hide yourself by the brook Cherith that is before Jordan ये बारीक नदी कशी धाकटुली नदी and it shall be that you shall drink of the brook and I have commanded the ravens to feed you there okay Konkanin sister go to 1 Kings 17:3 onwards okay हांगा आमी कितें पळयता एलायजा जेन्ना आतां तो जागो सोडून एक देव ताका म्हणटा तूं भायर सरोन वच म्हणटा आनी एक जॉर्दन नदयेन रावता नदी म्हणजे ब्रूक म्हणजे बारीकशी नदी धाकटुली उदक बारीक व्हांवता पळय ते भाशेची नदी थिंगासर तूं वच म्हणटा कोण सांगता देवाचें उतर येता ताका एंड द वर्ड ऑफ गॉड गो 3rd verse go to the 2nd verse and the word of the Lord देवाचे उतर तेका येता तूं हिंगाच्यान भायर सर म्हणटा आनी तूं वच म्हणटा ईस्ट वाटेन एंड हायड युअर सेल्फ बाय द ब्रूक एक बारीक नदी आहा म्हणटा थिंगासर म्हणटा तूं वच म्हणटा कोणाक वच म्हणटा देवाचें उतर एलायजाक थिंगासर वच म्हणटा आनी एलायजा देवाच्या उतराक पाळो दिवन तो वयता आतां तूं कोंकणीन 3रे वळीनसान वाच आयकाता हांगासरलो बाय सर आनीक उदेंती वाटेन वच आनीक जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा
ते खेरीत वाळांत लिपून राव. व्हाळांत बारीक व्हाळ असता तो. ओके, बारीक व्हाळ म्हणजे इल्लेशें बारीक उदक व्हांवता पळय ते भाशेचो तो व्हाळ असता. तितून वस म्हणटा. कोण म्हणटा? देवाचें उतर येता तेका. ओके, वाच फुडें वाच. ते व्हाळाचें उदक पियेवचें आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान देव कितें म्हणटा? कावळ्यांक. कावळे म्हणजे ते हांगा कोंकणीन कावळे म्हणल्या, पूण ते कावळ्या भशेन ते रेवन म्हणून हा सुकणें. रेवन रेवन म्हणजे कावळ्यांकीन हुशार ते सुकणें. दिसता सेम कावळ्या भशेन पूण ते कावळे न्हू, ते दुसरे भाशेचे सुकणें. दिसता सारकें कावळ्या भशेन पूण जावं एका सुकणें ते बरें शिटूक सुकणें म्हणटा. त्या सुकण्यांक म्हणटा हुकूम घाला कितें करपाक? त्या सुकण्यांक हुकूम घाला कितें करपाक? हें आमी येवजूंक पासून आमकां असली चिंतना जाता हे भाशेन चिंतना? देवान कोणाक हुकूम घाल्लो तेका जेवण हाडपाक? सुकण्यांक. ओके, गो वाच फुडें. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. आयकात आयकात तुमी. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. ओके, व्हाळांत तो रावलो त्या. ओके, कावळ्यान ताका सकाळ तशें सांजेक उंडो आनीक मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान बागयतालो. फुडें वच फुडें वच. वेर ही गोज टू दॅट विडो. कांय दिसां उपरांत देसांत पावस ना जावन तो व्हाळ सुकलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें. परतें कितें येयलें आतां? देवाचें उतर तेच्या कानार सादलें. ओके, गो टू दॅट वर्स. वीच वर्स यू रिच्ड? 7. Go to the 7th verse. Okay, now start reading from the 8th verse. Okay, and the word of the Lord came unto him saying, Arise, get you to Zarephath which belong to Zidon and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain you. And then go down. So he arose and went to Zarephath, and when he came to gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray you, a little water in a vessel, that I may drink. कितें मागता तो? इल्लेशें उदक. एक ओके, वाच कोंकणीन वाच. 10 बोल वाच. 10. म्हणटच तो जाफेरांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळो एकठांय कोत्ताली. ताणें तिका उलो मारून म्हळें, एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. वाच कंटिन्यू. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हळें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. ओके, पयलें कितें मागलें तेणेन? पयलें कितें मागलें? उदीक मागलें. मागीर कितें जालें? उदक मागल्या उपरांत वाच तें उदक मागलें थिंगाच्यान वाच पळया. एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हळें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. ओके, उदक मागलें ताणेन आनी वयता आसतना कितें म्हणटा तो? म्हाका एक जाता जाल्यार एक म्हाका उंड्याचो कुडकोय हाड. उंड्याचो कुडको. आतां हे बायलेची परिस्थिती कितें आसा ती पळोवया आमी. आतां हिचें सिट्युएशन कितें आहा, हिची परिस्थिती कितें आहा? वो आतां उदकूय मागता आनी वो खावंकूय उंडोय मागता. पोटाकूय भूक लागल्या आनी तानूय लागल्या. आतां तो उदकूय मागता आनी तो खावंकूय मागता. आतां तो उंडो हाड म्हणटा. तो उंडो हाड म्हणटा आसतना ही बायल कितें सांगता वाच पळया. पूण तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता. सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता. ही बायल इस्रायलाची.
ही बायल जी विडो म्हणटा तिका गोवन आसलेली बायल जी आसली ती इस्रायली आसली ना, पूण ती आतां कोणाच्या नांवान सांगता म्हणटा, सर्वेस्पराच्या इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान सांगता म्हणटा. म्हणजे ही बायल देवाच्या उतराक सर्वेस्पराक स्वत मानताली वय ना. कित्याक पयलीं देव कितें म्हणटा, गो टू द प्रिवियस वर्स. Wait. Behold, I have commanded widow woman there to sustain you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the place, आता वाच ती कितें म्हणटा, परते वाच ती कितें म्हणटा ती सर्वेस्पराच्या. पूण तिणें जबाब दिलो सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता म्हजे लागीं उंडो ना. वाच पूण दोनान फकत मूठभर पीठ आसा. मूठभर म्हणजे कितलें पीठ, कितले जाताले मुठीन, कितले येतले. आता तुम्ही पिठाक चपको मारा, मूठभर हँडफूल कितले आसतले. बरो व्हडलो उंडो जातलो, व्हडल्यो भाकऱ्यो जातल्यो, 10 चपात्यो जातल्यो, कितें जातलें, व्हडली केक आसा तिचे कडेन. पूण देवान जेन्ना आमकां आशिर्वाद दिला, आमकां देवान कितेंच उणेपण दिवंक ना, इन अबांडन्स दिला वय ना. मनशाक जेन्ना देवान रोचलेलो, देवान मनशाक रोचच्या आदीं मनशाक पळय कितें गरज आहा हें सगळें देवान पयलें रोचलेलें. सो जेन्ना मनशाक भूक लागली तेन्ना मनशान म्हणोंक ना, सायबा भूक लागली. आदां गेला आनी म्हणटा, सर बापा म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कितें खावंक दी. राव कितें करूंक वयता म्हणलें देवान ना. मनशाक पळय कितें गरज आहा हें देवान पयलेंच केलां, आनी केलां इन अबांडन्स केलां. There is no lack in what God has created. देवान जे रोचलां तितून केन्नाच उणेपण ना. आमकां जायते फावटी आमी आमच्या जेन्ना घरान कितें आसत, राव आमकां फाल्यां पावत गाय, कशें दिवं गाय, उणें जायत गाय, तांकां दिलें जाल्यार मागीर फाल्यां भुरग्यांक मजान आसचें ना. आमकां ही चिंतना येना संवसारी हितून. पूण देवान जेन्ना देवाचो ज्या जाग्यार आशिर्वाद आहा तेन्ना सदांच तें वाडप आनी चोडप आहा, देंवप ना, उणेपण ना. आतां हे बायलेच्या हातीन कितें म्हणटा, ही कितें म्हणटा, उदक जेन्ना प्रवादी कितें म्हणटा तिका, एलायजा प्रवादी कितें म्हणटा तिका, आपणाक उदक हाड आनी जाता जाल्यार म्हणटा एक उंडोय हाड म्हणटा. आतां ती म्हणटा कितें, जिव्या देवाच्या नांवान खरेंच सांगता म्हणटा, म्हज्या लागीं फकत मूठभरूच इल्लेशें पीठ आहा. कितलें आहा, मूठभर. आतां ही मूठभरान ही खातेली कितें आनी तेका कितें दितेली, समजता. ही आपूण कितें खातेली आनी प्रवाद्याक कितें दितेली. मूठभराच्या पिठान कितें जातलें, फुडें वाच. पूण दोनान फकत मूठभर पीठ आसा आनी आयदनान इल्लें तेल. आयदनान चडशें तेल. कितलें आहा, मूठभर म्हणजे जायतें ना, इल्लेशें म्हणजे जायतें ना. आतां ही उलयतना कितें दिसती पडटा पळय ती तें सांगता. ती आतां दिसती पडटा तें कित्याक सांगता, कित्याक हो प्रवादी कितें मागता, उंडो मागता. उदक म्हणटा कशें दीत, आतां कितें मागता, उंडो मागता. ही म्हणटा आपणा कडेन आतभर मूठभर म्हणटा इल्लेशें पीठ आहा आनी आयदनान इल्लेशें तेल आहा. सो पीठूय उणें आहा, तेलूय उणें आहा. फुडें पळय, हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोळो एकठांय करता. ती कितें करी, प्रवादाक ती खूंय सांपडटा, गेटी कडेन भायर सांपडना. ती कितें करपाक गेलेली थिंगा, जोळो हाडपाक गेलेली. वो जोळो एकठांय करून कितें आहा तें इल्लेशें म्हज्या पुताक आनी म्हाका खातेली म्हणून ती त्यो बोडयो काडूंक थिंगासो तेका सांपडली. आतां ती कितें म्हणटा, इल्लेशें तेल आहा, इल्लेशें पीठ आहा, तेका लागून आपूण ह्यो बोडयो मोडपाक हांगा एकठांय करपाक येयलेली. कित्याक ह्या बोडयांनी तें रांदून आमी खातेले आनी खावन कितें करपाचें आहा तें पळय फुडें. ती तें खावन आमी मरतल्यांव, तें खावन आमी मरतल्यांव. आतां तकलेन कितें आहा हिचें, हें खाल्ल्या उपरांत मागीर आनीक कांय ना, घर खाली, सगळें साफ. आतां वाचतली बुकेन, पावस ना न्हू, कांय ना, घरान उणेंपण आहा, घरा
कोण हा पूत आनी ती हा आनी तिच्या घरान आतां कितें हा उणेपण हा वच वाडोन चोडोन हा उणेपण हा इस्रायलाची उस्तोरी ती ओ ती पेगन उस्तोरी ती बायली इस्रायलाच्या जिव्या देवाची न्हू आसलोली ती पूण जेन्ना ती म्हणटा म्हजे कडेन इल्लेशें मूठभर पीठ हा आनी आयदनान इल्लेशें तेल हा ते आमी म्हणटा ती हे जोडो रांदून म्हणटा हांव आनी म्हजो पूत खावन म्हणटा आतां आमी मरतल्या मरपाची हा कित्याक आनी कांय उरोंक ना जेवण नाल्यार मनीस वाचतलो ओके फुडें वाच एलिजान तिका म्हळें एलायजान तिका म्हणलें भिये नाका तुवें सांगलां तशें कोर पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड वो आतां कितें म्हणटा ओके गो डावन इंग्लिशीन वाचया गो डावन ओके गो डावन Okay, we'll read from 12th verse. And she said, as the Lord your God live, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil in a... I don't know how to pronounce this. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it to make that, the ranpa korpak lagon teche, dress it for me and my son that we may eat it and die. Now go down. And Elijah said unto her, fear not, go and do as you have said. तुवें जे भाशेन म्हणलां तें तूं कर. कितें म्हणलेलें तिणेन आपूण इल्लेशें करता म्हजो पूत खाता आनी हांव खाता आनी आमी मरता तें तूं कर तूं कितें करपाचें ती कर बट मेक मी दे फॉर अ लिटल केक फर्स्ट तो पयलो कितें कर म्हणटा आपणाक केक कर म्हणटा आतां पळयतना आमकां कितें दिसतलें वो आनी कितें ती म्हणटा पयलें मूठभर आहा ती आनी म्हणटा इल्लेशें आयदनान म्हणटा इल्लेशें तेल आहा आनी तिंकाच पावना दोगा जाणांक आनी हो म्हणटा आपणाक पयलें कर कितें म्हणटा हो आपणाक पयली केक कर म्हणटा तो ब्रेड कर म्हणटा ती केक कर म्हणटा एंड ब्रिंग इट अन टू मी एंड आफ्टर मेक फॉर यू एंड फॉर युअर सन आतां हिंगासर चिंतपाची गजाल मूठभर पीठ आहा तितून तो म्हणटा आपणाक पयलीं कर जाल्यार तांकां आनी कितें उरतलें करपाक उरतलें कितें पूण हो प्रवादी कितें पळयता हां आतां पळय फुडें कितें जाता फॉर दस सेज द लॉर्ड अशें देव म्हणटा गो डावन ऑफ इस्रायल द बॅरल ऑफ मिल्क शॅल नॉट waste okay go to some NLT translation for this is what the Lord the God of Israel says there will be always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again okay go to the 13th verse But Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you have said, but make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Go to the next verse. For this is what the Lord, the God of Israel says. देव सांगता एलायजाक तो आतां तिका कोणाची हें दिता मेसेज दिता कोणाची खबर सांगता देवाची तो म्हणटा पयलो आपणाक करून हाड आतां हेतून आमकां भावार्थ जाय वो नाका पयलीं सकाळच्या शिकवणेन आमी कितें शिकल्या भावार्थाचेर आतां मोजेसाच्या आवयन भावार्थान तेका त्या पांटुल्यान घालून सोडलो कित्याक तेंचें ध्यान मन खूंय आसलें देवाचेर कित्याक देवाची येवजण आसली तांकां भायर काडपाची हो ना पूण देवाची येवजण आसता त्या जाग्याचेर सदांच कितें आसता भावार्थ पूण आमी त्या भावार्थान चलपाक जाय आतां ते मोजेसाच्या आवयन तर चिंतलेलें तो म्हणटा दर्यान मारून उडय आनी कितें मारून उडय आपूण उदकान घालिना अशें लिपोवन दवरूंक जाता आसलोलो भिरांतेन जावपाचो पूण भावार्थान तशें जालें ना भावार्थ हा थिंगासर कितें म्हणलां आमकां सकाळीं ब्रदरीन सांगलां भावार्थ हा थिंगा भिरांत ना भावार्थ हा थिंगासर भिरांत ना आतां हांगा कसली गरज आहा उतराचेर भावार्थ दवरपाची गरज आसा आतां हे वस्तरेक
जी इस्रायली न्हू आसलोली तिका मनान कितें येता म्हजे कडेन मुठभर आहा आयदोणान इल्लेशें तेल आहा आतां हें इल्लेशें तेल आनी इल्लेशें पीठ घेवन एका केक कितें करून दितली आनी हांव आनी म्हजो 2 पोटां कशीं हांव भरतली चिंतना येवंक जाताली पूण तिका हो प्रवादी कितें म्हणटा फॉर दीस इज भियेनाका म्हणटा तो गो टू द प्रिवियस वर्स But Elijah said to her, don't be afraid, Bianaka, do not fear. Go ahead and do just what you have said. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमकां परिस्थिती अशी येतली गो जस्ट डू इट बिकॉज ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड जेन्ना आमी विश्वास दवरता म्हणटा देवाचेर पातयेता येता विश्वास म्हणजे भावार्थाचे न्हू पातयोनी जेन्ना आमी देवाचेर करता त्या जाग्याचेर आमकां आमकां एक हें जाय कितें म्हणटा तें गट्स दारूणपण जाय कित्याक आमकां दिसती भावार्थ म्हणजे कितें दिसता तेजेरूच दिसना तेजेर सो हिका आतां तें पीठ दिसती पडटा तेल दिसती पडटा पूण आतां हिणें कितें करचें पडलें दिसना तेजेर विश्वास दवरून जे प्रवाद्यान सांगलां देवाच्या उतरा प्रमाणे त्या उतराक पाळो दिवप देवाच्या भिरांतीचेर आमी सकाळीं टॉपीक घेतलेलो देवाची भिरांत म्हणजे कितें देवाच्या उतराक आमी रिस्पेक्ट दिता पाळो दिता भिरांचे कडकडपाची भिरांत न्हू पाळो दिता देवाच्या उतराक आमी ओबिडियन्स जाता आतां ओबिडियन्स जाय हांगासर कितें म्हणलां हांगासर भियेनाका डू नॉट फियर भिरांतची गरज ना भिरांत ना जाल्यार कितें रिप्लेस करचें पडलें भिरांत ना जाल्यार कितें घालचें पडलें भिरांतीच्या जाग्यार एक तर भिरांत आसूंक शकता ना जाल्यार भावार्थ आसूंक शकता दोनी ना अशें जायना एक आसता कितें तरी जरी तर भिरांत आसत म्हणजे आमकां भावार्थ ना जरी तर भावार्थ आसत म्हणजे भिरांत आसना हांगा उतर कितें म्हणटा एलायजा सांगता तिका प्रवादी डोंट बी afraid go ahead and do just what you have said but make a little bread for me first then use what's left to prepare a meal for yourself and your son now go to the 14th verse for this is what the Lord the God of Israel says ye munta devache okay sister read 14th verse in Konkani सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता वो कोणाची खबर सांगता तिका कोणे सांगला म्हूण हें कोणे सांगला म्हणटा तो देव इस्रायलाचो देव सोर्वेस्पोर अशें उलयता देर वील बी ऑलवेज बी फ्लावर एंड ऑलिव्ह ऑयल पीठ आनी तेल म्हणटा तो तुज्या आयदोणान सदांच आसतलें तो वेळ पर्यंत जो वेळ पावस येवन पीक जावन येना पळय तो वेळ पर्यंत ओके कोंकणीन वाच कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलचो देव अशें उलयता हाक्के पृथ्वीर सर्वेस्पोरान पावस दाडी पर्यंत दोनांत पीठ उणें जावचें ना आनीक तेलाचें आयदन रितें उरचें ना पीक जावन ये पर्यंत पावस पडोन पीक जावन ये पर्यंत त्या आयदोणान म्हणटा तो पिठूय उणें जावचें ना आनी तेलूय उणें जावचें ना ही गजाल सादी ही गजाल नॅचरल ऑर सुपर नॅचरल कितें म्हणटा ताका ओचोरयाची अजापाची अजापाची गजाल ही सादी गजाल आयदोणान म्हणून पीठ उणें जावचें ना म्हणून ही अजापाची इट्स नॉर्मल ही अजापाची न्हू सो आमी कसले वस्तूची आमी बरवसो एक आशा आमच्या जिवितान दवरूंक जाय सादे गजालीची वो अजापाची कित्याक देव जावन आसा अजापांचो देव आमचो देव जावन आसा अजापांचो देव आनी ह्या देवाच्या अजापाच्या देवाची परजा भुरगीं आमी सो आमी तर तेजी भुरगीं आमी अजापाचें जिवीत जिवंक नाका आमच्या जिवितान सो जेन्ना आमच्या जिवितान उणेपण जावन येता कितें उणें कशें दिसता आमी उणेपणाचें उलोवची नान गे आमी वाडटा चोडटा तें उलयतलीं आतां हे वस्तुरेचें आमी उदाहरण कित्याक घेतलां कित्याक ही ज्या आयदोणान हातीन मूठभर पीठ आहा म्हणटा आनी आयदोणान इल्लेशें तेल आहा म्हणटा ती तें खावन म्हणटा हांव आनी म्हजो पूत आतां मरतलें कित्याक आनीक आमकां आनीक जेवण ना पूण जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितान येता एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड दीस इज वॉट द लॉर्ड द गॉड ऑफ इस्रायल सेज कित्याक हें देवाचें उतर ह्या प्रवाद्याक येता देर वील बी ऑलवेज पावस पडोन पीक जायत पर्यंत तुज्या आयदोणान तेल आनी पीठ म्हणटा तो उणें जावचें ना सो आमच्या जिवितान जेन्ना आतां जेजू आयला
जेजू आमच्या सगळें जियेता पवित्र आत्म्यान आमी बोल्ल्या देवान आमकां सगळ्या देण्यांनी गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. देवान आमकां आत्मीक बेसावांनी सगळ्या देण्यांनी आमकां बोल्ल्या, पूण आमी ते जे देणें दिलां तेका भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवपाची आमकां गरज. समजता? आनी हे भावार्थाच्या देण्यांनी वो अधिकार आतां जरी तर आमच्या जिवितान आमकां उणेपण दिसती पडटा, जरी तर आमच्या जिवितान आमकां कितें ना अशें दिसती पडटा, जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? उगी बसून रावचें पडलें? कितें करचें पडलें? आमी म्हणटा न्हू आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. देवान कसो संवसार घडला? उतरान. सो आतां आमकां जें उणें आहा तें मेळोवन घेवपाक आमी कितें करचें पडलें? कोनशाक वचून उगी बसोंक जाय ना? कितें करचें पडलें? उतर उलोवचें पडलें ना? देवान आमकां कोणा सारकिली केल्या? आपल्या सारकिली केल्या. सो आपल्या सारकिली केल्या जाल्यार देवाचो स्वभाव कसो? देवान संवसार कसो रचलो? आपणाच्या उतरान रचलो. आतां देवान आपणाक कितें जाय पळय तें देव उलयलो आनी तें दिसण्यान येयलें. जाल्यार आयज आमकां पळय कितें उणें दिसती पडटा तें तर आमकां मेळोवन घेवपाक लागून आमी कितें करचें पडलें? उतर उलोवचें पडलें. समजता? उतर उलोवचें पडलें ना? आतां हिंगासर पळया. फॉर दीस इज वॉट द लॉर्ड the God of Israel says, there will be always be flour and olive oil left in your container until the time when the Lord sends rain and the crop grows again. Now go 15th verse. So she did as Elijah said. आता कमांड येयलो, देवाचे उतर येयले, अमके अमकी करणी तुवें करची. वय ना? आता ते उतर येयल्या उपरांत सेकंड पार्ट कोणाचो? ते बायलेचो. आतां जेन्ना आमी उतर शिकता उतरान आमकां जायत्यो शिकवण्यो मेळटा. आतां ते शिकवण करपाच्यो ना करपाच्यो तो भाग कोणाचो? आमचो. आतां हिजो भाग आसलेलो इदे हिच्यान म्हणूंक जाता आसलेलें की हांव करिना कित्याक आनीक ना, पूण ती कशी चल्ली आतां? भावार्थान. कशें गमता आमकां भावार्थान? सो शी डीड एज एलायजा सेड बिकॉज एलायजा हॅड स्पोकन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विच केम अन टू हिम. एलायजा उलयलो कितें? देवाचें उतर जें ताका आयलोलें तें उतर तो उलयलो आनी तिणें तेच भाशेन केलें. एंड शी एंड एलायजा एंड हर फॅमिली कंटिन्यूड. कितें म्हणटा? कंटिन्यूड. त्याच दिसा खाल्लें म्हणटा तेंच्यांनी. कंटिन्यू टू ईट फॉर वन डे मेनी डेज. देर वॉज ऑलवेज इनफ फ्लावर एंड ऑलिव ऑयल लेफ्ट इन द कंटेनर्स. गो डाउन. Okay. Left in the container just as the Lord had promised through Elijah. कोणाची बासावणी असली? देवाची. कोणा उद्देशी? एलायजा उद्देशी. आता एलायजा मनीस असलो संसाराचो? वय ना? मनीस असलो. सो आतां देव जेन्ना आपली येवजण जेन्ना ह्या संवसारान घडोवन हाडटा कोणा उद्देशी हाडटा? थ्रू मॅन. मनशा उद्देशी देव आपली जी येवजण हा, आपली जी बासावणी हा, आपली जी करणी हा, जे भाशेन देवाक जाय देव घडोवन हाडटा मनशा उद्देशी. कित्याक देवान कोणाक संवसाराचेर अधिकार दिला? आतां देवाक जाय जाल्यार तिचें तेल आनी हें सगळें ओचोऱ्यांनी करूंक जाय नासलें? जातालें, पूण ताणें कोणाक उजार केलो? ह्या प्रवाद्याक, ह्या मनशाक उजार केलो. कित्याक? ह्या प्रवाद्याकूय गरज आसली आसऱ्याची. आसरो जाय आसलो ताका. वय ना? सो कितके दीस तो मेनी डेज रावलो म्हणटा. कितले दीस खाल्ले तेंच्यांनी? मेनी डेज. पावसाचो हें जालोलो कितल्या वर्सांक? 3 वर्सांक. करेक्ट? 3 वर्सांक पावस नासलो म्हणटा. पूण आतां त्या वेळार आसरो घेवन हो प्रवादी हिच्या घरा रावलो आनी जायतो दीस तेंच्यांनी कितलो वेळ पासून म्हणलेलें पावस पडोन पीक जाय सोर पीठूय उणें जावचें ना, तेलूय उणें जावचें ना. आनी खऱ्यांनी जे भाशेन म्हणलेलें तेच भाशेन जालें आनी तेल आनी पीठ सदांच त्या आयदनान उरलें म्हणटा. जे भाशेन देवान एलायजाच्या उद्देशी जी बासावणी सांगलेली पळय, लॉर्ड हॅज प्रॉमिस्ड थ्रू एलायजा. आतां हे तर आदल्या करारान आमी पळयता हे भाशेची ओचोरयां घडल्या. तोच सर्वेस्पर बाप आयज आमचो बापूय न्हय. सो जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना उणेपण जाता, जेन्ना ना कशें आमकां दिसता, जेन्ना आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकान चॅप्टर 1 वर्स 28 कितें म्हणलां आमकां? वाडात आनी चोडात आनी हो पृथ्वी भरात. वय ना? पृथ्वी भरात. उणी करा म्हणा, पृथ्वी भरात. वाडात म्हणला, चोडात म्हणला. आनी देवान आमकां संवसाराचेर अधिकार दिला. जेन्ना आमच्या जिवितान कितें उणें आसत, कितें ना अशें दिसता, देवान अधिकार दिला उतर उलोवंक.
देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसा, म्हज्या घोराब्याचेर आसा, म्हज्या भुरग्यांचेर आसा, म्हज्या घरच्यांचेर आसा. आमी हें म्हणपाक जाय फावो ना, म्हणूंक जाय. पूण कितले पाटी आमी म्हणटा म्हज्या घरांत केन्नाच कितेंच उणें आसचें ना, कित्याक देवान म्हाका आशिर्वादान बोल्लां. जेन्ना हें देवाचें उतर, ही बासावणी आमचें सवें आसा, म्हज्या घरांत तेल आनी पीठ आनी सगळें उणें आसोंक जाता ना. कित्याक आमी कोणाची रचना? बापाची. आनी त्या बापाच्या घरांत कितें तरी उणेंपण आसा ना. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना उणेंपण जाता, कितले पाटी आमी हें तोंड उक्तें करता आनी देवा कडेन मागता दी म्हणून. हांगा स्वर्गारसान देंवन आयलें पीठ आनी तेल, पीठ आनी तेल देंवन आयलें स्वर्गारसान. कितें जालें? कितें जालें? ओके, जेजूचें उदाहरण घेवया. जेजून जेन्ना दोंगराक जेन्ना वयर जेन्ना 5,000 लोक आसलेले, कितले उंडे आसले? 5. मासले कितले आसल्यो? 2. 5 उंड्याचे 2 मासल्यांचे जेजून कितल्या जाणांचे पोट भरलें? दादलेच म्हणटा 5,000. हें जेवण वर्सान पडलें वो तें वाडत गेलें, चडत गेलें. जे भाशेन पीक जायसर पावस पडसर तिच्या आयदनान म्हणटा पिठूय उणें जालें ना आनी तेलूय उणें जालें ना. म्हणजे स्वर्गीच्या राज्यान, बापाच्या वाठारान, बापाच्या राज्यान केन्नाच उणेंपण ना. सो जेन्ना आमकां बापाची वळख आमच्या सोजमता, म्हज्या बापाच्या घराक केन्नाच उणेंपण ना. बोल्लेलें आसा, दामोन आनी चेपोन बोल्लेलें आसा. सो जेन्ना म्हाका दोळ्यांनी दिसती पडटा उणेंपण जावन आसा, हांव बापाचें भुरगें, जाल्यार ह्या तोंडांतल्यान आमी कितें उच्चारूंक जाय? देवाचो आशिर्वाद म्हजेर आसा, म्हज्या घोराब्याचेर आसा आनी म्हज्या घरान कितेंच उणें ना. देवान म्हाकाय आशिर्वादान बोल्लां आनी म्हज्या उद्देशी जे देवान म्हाका दिलां हें दुसऱ्याकूय दिवन आमी दुसऱ्याचें पोट आमी भरूंक जाय. आतां ही पोटाचीच खबर न्हू, कसलीच खबर. एक दुयेंसाची म्हणया, एक सिकनसाची म्हणया, एक कसली पिडा आमच्या कुडींत आयल्या. देवान कितें म्हणलां आमकां? जेजूच्या गायांनी आमची पेखोवणी जाली. जातेली हेज्या फुडें ना. सो म्हज्या कुडीक आनी कसली दूख पिडा आसोंक जाता? जरी तर सैतान म्हाका दूख पिडा म्हज्या कुडीन दाखयता, इफ माय बॉडी इज अफेक्टेड बाय एनी सिकनेस, डिजीज, देवान म्हाका अथॉरिटी दिल्या तोंड उक्तें करून उलोवपाची, वय ना. सो ही आमकां जो अधिकार दिला, आयज आमी कितें शिकल्या? देवान आमकां जेन्ना मनशाक सुरवातेक रोचला तेन्नाच मनशाक देवान सगळ्याचेर अधिकार दिला. पूण न्हय मनशाचेर, ओके, मनशाचेर अधिकार आमकां दिवंक ना. सगळे रचणेचेर आमकां दिला पूण मनशाचेर दिवंक ना. मनशाचेर टेक अथॉरिटी एंड डोमिनियन ओवर मॅन म्हणूंक ना. सगळें देवान जें कितें रोचलां पळय तेचेर आमकां दिला पूण मनशाचेर आमकां दिवंक ना. सो देवान ज्या वस्तूचेर आमकां अधिकार दिला आमी तोंड उक्तें करून आमी तें उतर उलोवंक जाय. जेन्ना आतां आमी जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो, जेन्ना मेळ्या ओतम्यांनी जे मनीस जे सापडलेले, मेळ्या ओतमे जेन्ना मनशाचेर आसलेले, देवान कितें म्हणलें? भायर सर. उतर उलयलो जेजू. आमकां कितें शिकयलां? उलोवंक. मेळ्या ओतम्यांचेर आमकां अधिकार दिला. आतां मेळ्ळो ओतमो पासून कोणाचेर आहा जाल्यार आयज आमी तो अधिकार उजार करपाक जाय. शिकवण जायती आहा ती अधिकाराची. जेजूच्या टायमार आमी पळयता जेजून केलां, पूण टायम सद्याक उणो आहा. आमी कंटिन्यू करूंक जाता. तुमी आसतलीं न्हू अर्गां जेजू. पूण सुरवातेक जे पळोवया आमी पोन्न्या कोरानान, जे भशेन मनशाक जेन्ना देवान रोचलेलो, मनशाक देवान आख्ख्या रोचणेचेर अधिकार दिला. सो आयज सान आमी जेन्ना आमी सोजमणी घेता ह्या उतराची, जेन्ना आमी सोजमता, तुमकां सोजमलें देवान कितें दिलां आमकां? अधिकार दिला. सो आमी अधिकार उजार करपाक जाय वो नाका? आतां जरी तर आमच्या एकाउंटान 0 बॅलन्स आहा, ओके, उदाहरण, आनी मागीर आमकां गोमले बरो बॅलन्स आहा, उजार करची ना आमी? काय म्हणटली म्हाजें न्हू तें नाका करया. तें करपाक बरें धांवतलीं हुशार आमी. पूण देवान दिला तो अधिकार उजार करूंक आमी कित्याक फाटीं? आमकां जाय त्यो वस्तू घेवंक नाका वचोन? जाय वो नाका? सो आमकां भलायकेचें हेल्थ आमच्या कुडीचेर आमकां आमी उलोवंक नाका? कोणाक नाका भलायकेन रावपाक? जाय कोणाक दुयेंतान रावपाक? ना. कित्यान रावपाक जाय आमकां? भलायकेन. सो आमी बोगोर ती उतरां भलायकेची उलोवंक नाका? आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सिकनेस हॅज नो पावर ओवर मी. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, दुयेंसाक, सैतानाक, पिडेक, रोगाक कसलोच म्हज्या कुडीवर अधिकार ना. एक फाटी म्हणलें जायना. आमी बोगोर म्हणूंक जाय. जेन्ना वायट येता तेन्ना वायट कितले फाटी आमी झरयता. तेका सांग एका सांग कॅसेट, ती कॅसेट पिड्यार जायना आमची, ती बरी उरता. आदी त्यो कॅसेटी येताल्यो जाल्यार तुमी त्यो रिलाच्यो त्यो मातश्यो मागीर सारक्यो ना, कितें जाता झ जाताल्यो मदत न्हू, कोहोत आवाज येतालो कितेंच कसो. तेन्ना आमकां गमतालें ह्या सॉंगाचेर हिंगा पावता तेन्ना ती कॅसेट सारकी ना. करेक्ट? केन्ना रिलाचें भायर सरता मागीर आमी गुणायतात.
कित्याक ती गुणायता, कित्याक ती कॅसेट झोत्ता वयना बोगोर बोगोर वाजोवन. पूण आमच्या वायटपणाची दुसऱ्याक सांगता ती कॅसेट आमची झोरना. आमचे दुयेंत कोण मेवल्या पुरो कितें सांगतले आमी, वय गे पेकोट दुखता, 4 दीस जाले, 5 दीस जाले, आनी 2 पावलां फुडें मारली तेका सांगलें, एका सांगलें. कितें सांगतात आमी उच्चारतात. दुयेंस पिडा पेकोट 4 दीस जाले जायत ना सारकें. कित्याक गो कितें केलेलें, आगो ओंडो घालून कितें काडलं तेन्ना कोमेस जालोलें. जालें एकल्याक सांगलें. फाल्यां आनी कोण मेळ्ळो थिंगा, आगो कितें गो हे भशेन चलता, कितें सांगो पेकोट 5 दीस जाले, आतां 1 दीस वाडलो न्हू, 5 दीस जाले पेकोट. कित्याक कितें केलेलें, तें कितें उबारलेलें न्हू, तें उबारला त्या वस्तूचें नांव काबार केलें सांगोन सांगोन. करिना ना हे भशेन. कॅसेट ती झोरना आमची, पूण कितें बरें जालां तें सांगपाक आमकां मातशें बरो टायम लागता. केन्नाय जायते फावटी आमी टेस्टिमनी सांगोंक फाटीं उगडास पासून दवरना आमकां देवान जें कितें केलां तें. पूण वायट जें घडटा, दुखाची खबर, त्रासांची खबर, कोश्टांची खबर, ही कॅसेट वर्सां झोरयतात. 50 वर्सां 30 वर्सां फाटीं कोणें कितें म्हणलां तें आयज पासून सारको कलर प्रिंट कहो उगडास आहा. त्या वेळार ब्लॅक एंड व्हायट जमाना चलतालो, पूण आमी सांगतना कलरींग करून पासून सांगतात. सारके सगळे कलर्स घालतात. बरें हांसोंक येता न्हू आमकां. दीस इज फॅक्ट. 30 वर्सां फाटीं कलरींग टीव्ही बा चलताली, ब्लॅक एंड व्हायट चलनासली. पूण आमचो जो उगडास आहा त्या तेंपाळलो आयज पासून सारको कलरफूल आहा आमकां काल जालेल्या भशेन घडणी. फ्रेश मेमरी न्हू. पूण जेन्ना बरेंपण जेन्ना आमकां जें देवाच्या उतरांतल्यान जेन्ना उतरां प्रमाणे आमकां जें आमच्या जिविताक येता तें आमकां उगडास धरूंक कठीण. कित्याक जाणा, कित्याक जेन्ना कोणाय कडेन आयज सिस्टर शरण आमकां म्हणटाली जेन्ना भांगर आहा तें आमी कितें करता, बरें लॉकरान तिजोरेन घालून दवरता वय ना. सो जेन्ना एका मनशा कडेन भांगर आसता, बरें व्हॅल्युएबल थिंग्स आसता, भांगर, डायमंड्स आनी प्लॅटिनम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हॅल्युएबल थिंग्स, त्या मनशाच्या काळजाक एक भिरांत आसची ना चोर येवन चोरून व्हरत काय म्हूण. आसा वो आसना, भिरांत आसता. कित्याक तें मोलादीक, तें व्हॅल्युएबल, तें मोलादीक, तेजो फायदो आहा. पूण जेन्ना देवाचे उतर पासून मोलादीक कोणाक, आमकां. पूण आमकां तें मोलादीक जालेलें नाका कोणाक, सैतानाक. पूण तें उतर कितें मोलाचें. जे भशेन भांगराक मोल आसा ते भशेन देवाच्या उतराकी मोल आहा. आनी एक चोर आहा तें चोरून व्हरोंक, नागोवंक आनी मारून उडोवंक आनी नाश करूंक. सो जेन्ना हें उतर आमचें सवें आसता तेन्ना तो चोरूय आहा तें उतर काडून व्हरपाक. कित्याक तेका आमचें बरें जालोलें नाका. तेजी दुस्मान काय आमचे कडेन ना, तेजी दुस्मान काय कोणा कडेन आहा, देवाच्या उतरा कडेन. देवाच्या उतरा कडेन. आनी जेन्ना हे उतर, बिकॉज हे उतर जावन आसा, गॉड्स वर्ड इज लिव्हिंग एक्टीव, डबल एजेड स्वॉर्ड, मोलादीक. तें मोलादीक. भांगर पासून पिड्यार जाता, नाश जाता तसली वस्त उज्यान घातली काबार वय ना. पूण हे देवाचें उतर सासणांक तोखता तसलें. तेचें मोल कोणाच्यानूच करूंक जायना. देवाच्या उतराचें मोल कोणाच्यानूच करूंक जायना. कित्याक देवाच्या उतरान हो स्वर्ग आनी संवसार घडला. देवाच्या उतरान, आनी उतर जावन आसा कोण, जेजू. ह्या उतरान आमकां पातकाचें बोगसणें मेळ्ळां. ह्या उतराक लागून आमकां आमचे कुडीक आमच्या दुयेंसांतल्यान पेकोवणी मेवल्या. ह्या उतरांतल्यान आमकां साल्वसांव मेवला. ह्या उतरांतल्यान आमकां जो आमचो संबंद बापा कडेन आसलेलो तो तुटलेलो, ह्या उतराक लागून आयज तो संबंद आमचो परतो घडोवन आयला. ह्या उतराक लागून इतलें हें उतर मोलादीक जावन आसा. तेका लागून हो सैतान हें उतर आमच्या जिवितांतल्यान काडपाक तयारेन आसा. एका शिवा भशेन तो गरज घालीत आसता म्हणटा आमच्या भोंवती. तेका लागून आमी कित्यान घोट जावपाक जाय, देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरांतल्यान आमी सोजमोंक जाय. देवान आमकां कसलो अधिकार दिला. उतरान घोट आमी जावंक जाय खरें, पूण त्या एट द सेम टायम
त्याच वाटेन आमी देवान जो अधिकार आमकां दिला त्या अधिकाराक कशे भाशेन आमी उजार करूंक जाय तेवूय आमकां जाणा जावपाक जाय. कित्याक देवान आमकां रोचल्या अधिकारान जियोपाक. केन्ना विसरो नाका, देवान आमकां रोचल्या त्या अधिकारान जियोपाक. कित्याक देव आमचो मोग करता. आमी जावन आसा देवाची रोचणां आनी देव आमचो मोग करता. ताका लागून देवान जें आपणाचें आहा तें सगळें आमकां दिलें. आनी कितें आसलें तें तेजें एकूच मोलाची वच आसली तेजी, कितें ती जेजू. तो पासून ताणें आमकां दिलो. आतां कितलो मोग करता जेजू देव बाप आमचो तें चिंतात तुमी. आनी ह्या ताच्या मीत मेर नासलेल्या मोगा पासो ताणें आपणाच्या पुताक दिलो. आख्खे धर्तेचेर आमकां अधिकार दिलो आनी आमी तर त्या अधिकारान चलोना. आमी आमच्या बापाक अपमान करिना, करता वो करिना. एकलोच मनीस आहा ताका नाका आमी अधिकारान जियेलेली. कित्याक आमी तेजेरूय अधिकार घेवंक आमकां देवान पदवी दिल्या. कोण तो? सैतान. सो जेन्ना आमकां देवाची वळख येतली तेन्ना आमकां गमतलें सैतानाचेरूय आमी कसो अधिकार चलोवंक जाय पळय तो, ताच्या करण्याचेर, ताच्या फोटीचेर. देवान जेन्ना सुरवातेक आमकां अधिकार दिलोलो तेन्ना कितें म्हणलेलें? फुरशांचेर आनी सगळे जमनीचेर चलतात तांचेर अधिकार. पूण जेन्ना सोरपांचेर दिलोलो म्हणून सांगलेलें वय ना, कोंकणी हितून वाचला न्हू आमी सोरपांचेर. पूण जेन्ना नाडूंक येयलोलो तो कोण येयलोलो? सो अधिकार घेवंक जायनासलोलो? जातालो. पूण कितें खोलायेन घोट नासलें तांच्या सांगाता? उतर. आयजूय तीच गजाल्यो जाता. जायते चोरप फिरशी हा आमच्या कानांनी उतरां घालपाक आनी जे उतर आहा तें काडून व्हरपाक. पूण आमी चोत्राय धरूंक जाय कसलीं उतरां आमी ह्या कानांनी आमच्या रिगोंक दितात पळय ती आमी चोत्राय धरूंक जाय. आयज आमी प्रोवर्ब्स 4:20 घेतलेलें. पे अटेंशन टू माय वर्ड. येसो न्हू? ओ पे अटेंशन टू डेविल्स वर्ड और टू हीज लायज. खंय चोत्राय धरूंक जाय? कोंकणीन बरयला चोत्राय धरात. खंय चोत्राय धरूंक जाय? देवाच्या उतराचेर चोत्राय धर म्हणल्यार देवाच्या उतरान, सैतानाच्या फोटींचेर न्हू. आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर जेन्ना चोत्राय धरतली आनी आतां जेन्ना सैतान येतलो आपल्यो फोटी घेवन आमकां अधिकार दिला, रेजिस्ट द डेविल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू. नाकारात ताका, जोडपडून घालात ताका तेच्या फोटींक. आमकां अधिकार दिला. अधिकार खंय आसा? जेन्ना आमी उतर उलयता पळय तेचेर. हालेलुया. सोजमल्या आमच्या अधिकाराची खबर आमी सोजमल्या. आयज आमी सोजमल्या जाल्यार त्या अधिकारान आमी चलपाक जाय. थँक्यू जीजस. चलोंक जाय वो नाका? आमी सगळीं चलोंक की आमी सगळीं क्रिस्तांव सवे आहा आमी आमचो जो वेळ काडून येता, जावं 3 दिसांक, जावं 5 दिसांक, जावं एका दिसाक, एक घोडी पासून, एक सेकेंडांक पासून एक उतर आमच्या कानार पडटा पळय तें उतर आमचें जिवीत बदलता. पूण तें उतर आमी घेवंक जाय आमच्या काळजान आनी मनान. नाजाल्यार आमी कितलेय पाटी तर येयली आनी तें उतर तर आमी काळजा मनान घेवन त्या उतरा पोरमोणे तर आमी जियेना, सारें पुरें जिवीत पासून तर आमी सारल्या उतराक वचोन कांय व्हड जावचो ना. तें अशें जातलें कोळसो आहा उदका नोआ पोना पूण ओमतो आहा. कशें जातलें? उतर तर आमी तर सोजमणी घेवन आमच्या जिवितान तर आमी त्या उतरा पोरमोणे चलो ना जाल्यार उतर आमी आयकोंक बसता खरी पूण मडको कसो आहा? अपसायड डावन, ओमतो आहा. कितें वयतलें भितर? ना. पूण मडको दिसती पडटा आहा तो. पूण कसो आहा तो? बसला ओमतो बसला. म्हाका हांसोंक पासून हिंगा चिंतचें पडटा जाणा तुमी. कित्याक थोड्यांक हांसता तेंय पळोवंक जायना. की तुमी दिसना कोणाक, हांव दिसता हिंगा रावन. आनी तुमी सगळीं हांसतात आनी म्हाका हांसोंक येता मागीर हांव हांसता. पूण दिसतना हांव कोणाक दिसता? हांव दिसता सगल्यांक. पूण देवान आमकां कसलो आत्मो दिला? सुटकेचो. सुटका दिल्या देवान आमकां. वय आमी बॉन्डेजीन आहा. वी आर लिवींग अ लायफ ऑफ फ्रीडम. वी आर लिवींग अ लायफ ऑफ जॉय. वय वो ना? सो जेन्ना जॉय आसता तेन्ना कितें जाता? आमकां रडोंक येता वा हांसोंक येता. कित्याक आमचें जें मनान पळय भितर आहा म्हणटा न्हू तेंच आमच्या मुखामळार येता म्हणटा. समजता? हालेलुया. गो टू Proverbs 17. (23) maybe go.
23 वर्स. गो टू KJV. कितें म्हणटा हिंगा पळय मुंडेच्या पुस्तकार पळय आमकां 17वी ओळ 22 ओळ आमकां कितें म्हणटा अ मेरी हार्ट डू गुड लायक अ मेडिसीन बट अ ब्रोकन स्पिरीट ड्रायज द बोन. टेक सम अदर ट्रान्सलेशन. गो टू AMP. A happy heart is good medicine and a joyful mind causes healing. But a broken spirit dries up the bones. A happy heart. एक खुशालकायेचें काळीज जावन आसा एक आमचें वखद कशें आनी संतोषाचें मन जावन आसा आमकां पेकोवणी. सो आमी दुखान रावचें पडलें संतोषान रावचें पडलें. हां पूण थोड्या लोकांक आमी संतोषान रावलेलीं तांकां दूख जातात. जाता हे भाशेन आमी क्रिस्तांव सोवें जेन्ना आसा तेन्ना देवान आमकां कितें दिल्या सुटका दिल्या. देवान आमकां सैतानाच्या चोपक्यांतली सोडयलां. Colossians 1:13 आमकां म्हणटा गॉड हॅज ट्रान्सलेटेड अस फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस टू द किंगडम ऑफ हिज सन. हालेलुया. सो ही खुशालकायेची खबर न्हू. एक टायमाक आमी खंय रावतालीं काळोखाच्या चोपक्याक सांपडलेलीं आमी. समजता एका काळोखान आसलेलीं पूण आतां आमी जेन्ना काळोखांत आसलेलीं बापान आमकां काळोखांतलीं काडून आमकां तेज्या पुताच्या राज्यान घातल्या. जाल्यार ही दुखाची खबर ओ खुशालकायेची खबर. हां आमकां कोणाच्या राज्यान घातल्या जेजूच्या. सो आमचो राजा कोण आयज जेजू. सो आमी दुखी रावया दुखान देवाचें उतर परगटया. हां दुखान परगटया देवाचें उतर. सो जेन्ना एक मनीस दूख घेवन हांगा येतलो आनी उतर परगटतलो देवान आमकां रोगत वारयलें कोणाचें जेजूचें. कित्याक लागून कित्याक देवान आमचो मोग केलो. खंयच देवाचें उतर म्हणना की दुखान तुमी शुभ वर्तमान परगट करात. कशें करूंक जाय संतोषान. अ हॅपी हार्ट इज अ गुड मेडिसीन अँड अ जॉयफूल मायंड कॉजेस हिलिंग बट अ ब्रोकन स्पिरीट ड्रायज अप द बोन. गो टू NKJV. Next to message. A merry heart is a joyful heart. A happy heart does good like medicine. एक वखद कशें तें आमकां. सो आमी कशी रावंक जाय दुखान ओ संतोषान. जेजू येयला आमकां दुखी करपाक. Out of the abundance of your heart, your mouth speaks. आमच्या काळजान हॅपीनेस इज या खंयचें काडलां ERV. हॅपीनेस इज गुड मेडिसीन बट सॉरो इज अ डिजीज. सॉरो इज अ डिजीज. एका ट्रान्सलेशन एक भाशेन आमकां तें दिलां. सो आमी कशें रावया सॉरोफूल रावया ते खुशाल संतोष बरीत रावया. कशी रावंक जाय तुमकां म्हाका तो संतोष बरीत रावंक जाय. बेश्टें खुशाल न्हू संतोष. कित्याक संतोष बरीत रावल्यार इट्स लायक अ गुड मेडिसीन. हे सिक्रेट्स जाणा तुमी हे सिक्रेट्स देवान आमकां आपल्या उतरांतल्यान दिलां. जेन्ना आमकां हे उतर जेन्ना आमकां जेन्ना देव आमकां उक्तें करतलो देव आमकां सजमयतलो जाल्यार आमकां न्ही परत्यान दुखान रावंक जाता. हां दुखान रावंक जाता. कित्याक कितें पळय आमच्या भितर आसता म्हणटा न्हू तेंच आमच्या मुखामोळार येता. कितें पळय आमच्या भितर आसता तेंच भायर येतलें. एक बॉटलीन आतां उदक आसत कितें भायर येतलें कॅरोसीन. हां कितें तेल येतलें. हां कितें येतलें उदकाच्या बॉटलीन उदक आहा पूण जेन्ना तूं बाटली ओपन कर आनी पोत्ती कर कितें भायर सरतलें तेल डिझल पेट्रोल. हां ना मातयेचें उदक चिकोल कितें येतलें उदक येतलें. सो तुज्या काळजान तुज्या भितर तर संतोष आहा कितें भायर येतलें संतोष. आनी जेन्ना दुसरी संतोष बरीत आसता तेन्ना तिसरो भायलो मनीस कितें म्हणटलो ही कितें आसतात ही कितें करतात तेन्ना कितें आसता तेंच्या भितर म्हणून म्हणटात ती खबर ना. कितें भितर आहा तेंच भायर येता वय ना. सो दुसरो कितें म्हणटा तें आमकां लागना. आमच्या भितर कितें आहा तेंच आमी भायर काडया. पूण हे उतर दाखोवंक जावं उतर शिकोवंक भोव गरजेचें. कित्याक गोडे थोड्यांक कोणाक खबर ना.
पूण जेन्ना हे उतर आमचे कडेन उलोवंक लागतलें आमी कोणा प्रमाणे जियेतलीं दुसरो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे थँक्यू जीजस सो तुमी संतोश बरीत रावंक सोदतात काय दुखा बरीत रावंक सोदतात थँक्यू जीजस कसलेय परिस्थितीन देवाचें उतर म्हणटा आमी देवाक आर्गांची भेट दिवपाक जाय दीस आनी रात कितें दिवपाक जाय आर्गांची भेट दीस आनी रात कित्याक लागून आर्गांची भेट दिवंक जाय कित्याक देवान आतां आमकां कितेंच करपाक दवरूंक ना आपल्या पुता उद्देशी सगळें तेणेन संपाडलें आनी म्हणलें इट इज फिनिश्ड सो जें पळय जेजून केलां तुज्या आनी म्हज्या पसत आपल्या रोगता उद्देशी आमी सदांच त्या रोगताक तेज्या आमी एक तेजी आभारी कशी आसपाक जाय तेजी उपकारी आमी आसपाक जाय कित्याक हें ताणें केलां कित्याक आमी ताची भुरगीं जेन्ना माय पाय कोश्ट करून भुरग्याक कितें हाडून दिता भुरगो ती वस्त उजार करपाची सायडीक दवरता ना म्हज्या डॅडीन खूब कोश्ट केल्या कशी म्हणून हांव ही उजार करूं हांव तिका सायडीकूच दवरता म्हणटलो भुरगो कितें म्हणटलो संतोश बरी जावन म्हजो डॅडी घेवन येयला आतां डॅडीन कशें फातर उखल्ल्या चिरे उखल्ल्या खंय काम केलां पूत जाणा खरो पूण जेन्ना ती वस्त डॅडीन म्हाका हाडल्या पूत संतोश बरीत जावन ते भुरगे खुशाल बरीत जावन ती वस्त आपूण उजार करतलो सारको संतोशान उमेदीन आनी खेवतले ते कार जावं गाडी जावं टॉय घेवन आनी सगल्यांक दाखयतले म्हज्या डॅडीन हाडला पूण ते पुताक खबर काम करून हाडला म्हूण घाम वारून हाडला म्हूण पूत कसो खेवता संतोशान ते पूत काडटा आनी सायडीक दवरता ती कार जावं कितें खेवपाचो टॉय नाका नाका घाम वारून हाडला दुकान रावया घाम वारून हाडला म्हूण जेजून रगत वारयला कित्याक जेजून आमचो मोग केला बापान आपल्या एकल्याच पुताक दिला कित्याक बापान आमचो मोग केला सो ह्या मोगाक आमचें उतर कितें बापाक पुताक पवित्र आत्म्यांक आर्गांची भेट दीस आनी रात हालेलुया किरी 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 करपाचें न्हू आमी हें ना तें ना ही हें म्हणटा तें तसलें करपाचें ना देवाक तें मानवलेलें जायना देवाक जाय आमी खुशाल बरीत संतोश बरीत रावपाचें कित्याक जेन्ना खुशाल बरीत संतोश बरीत आमी रावता तें जावन आसा एक वखद आमच्या जिविताक आनी जेन्ना आमी दुखान रावता तें जावन आसा एक दुयेंस दुखान रावप हालेलुया आखी रात काडया सिस्टर म्हणटा वय थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हांव स्वत मानता की तुमकां जायतें देवान आपलें स्वत आपलो मोग आपली कुर्पा आपली काकूट तुमकां ताणें उक्ती केल्या म्हूण तुमच्या काळजान सोकाण गोरेक आमी सोकाणी सान बसून हिंगा बरे भाशेन सोकाळी आमी मोजेसाचें जिविताचेर आयकलें दुसरें आमी देवाच्या उतराक कशे भाशेन कान दिवचो आनी देवाचें उतर आयकोपाचें आतांचे शिकवणेन आमी पयलें कशे भाशेन आमी देवान दिलेल्या अधिकारान आमी चलोंक जाय तें आमी शिकल्या जायतें देव आमकां शिकयता आनी हेज्या फुडेंय शिकयतलो हे शिकवणेक केन्नाच अंत ना इट्स गोईंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन शिकता तितलें उणें आमकां समजता ते आमचे देवाचें उतर शिकप कशे भाशेचें जाणा तुमी आयज आमी तें उदाहरण पळयलां तें वस्तुरेचें तेल आनी पीठ इल्लेशें आसलें पूण जेन्ना ती भावार्थान तें करूंक लागता तें उणें जाता डेली खाता तितलें तें जाता पीठ काडटा आयदनांतलें तितलें पीठ जावन येता तेल इल्लें ओतयता तितलें तेल जावन येता उणें जालें ते भाशेन ही देवाची शिकवण आतां जितलें आमी शिकलां तितलें दुसऱ्याक दिवपाक आमी वावुरतेली तितलो देव आमकां नवे 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 शिकवणेन आमकां देव बरीत रावता हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस थँक्यू जीजस हालेलुया कोणाक कितें प्रश्न आहा आहा ना थँक्यू जीजस ओके दोळे बंद करुया सगळीं बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता जेजू तुका आमी आर्गां दिता वाखाणटा पवित्र आत्म्या तुज्या आदारा पासत तुका आमी दिनवासता जो सांगात तुवें आमकां दिलो ह्या शिकवणेन सकाळचे शिकवणेन दनपारां जी आमी शिकल्या आतांचे शिकवणेन तुजो सांगत नासतना हें उतर आमकां सजमोंक केदीच जावचें ना पूण तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी आमकां शिकयता आमकां सजमयता आनी सजमयला म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता जो अधिकार बापा तुवें आमकां सुरवातेक जेन्ना तुवें संवसार रचलो सगळी सृश्टी रचली जेन्ना तुवें आमकां रचली मनशाक रचलो आनी जो अधिकार तुवें आमकां दिलाय त्या अधिकारान आमी चलोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता
ही शिकवण जी आमी आयकल्या, जी शिकवण आमी सोजमणी तुवें आमकां दिल्या, सो आयज सान एक घोडयता कसली परिस्थिती आमच्या जिवितान येवं दी. हांव सोत मानता ही सगलीं तुजी भुरगीं जीं हांगा बसलेलीं आसा, तुज्या नांवान, तुज्या कृपेन, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांणी ही शिकवण सोजमणी तुवें तांकां दिल्या तुज्या आत्म्या उद्देशी म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. आनी सगलीं आमी आमच्या कसल्याय जिविताच्या परिस्थितीन आमी हे अधिकार आमच्या जिविताचेर, आमच्या परिस्थितीचेर आमी घेवंक तुजो सांगात तूं आमकां दिताय म्हूण तुका आमी काल सांतान अर्गां आनी वाखाणी दिता. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका बापा, हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक्यू जीसस.